हालेलुया हालेलुया. बाबणीनो तुमकां समेस्तांक बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोग सुस्वागत मागता. शुक्रार असो दीस सो बाळू जेजूच्या मनाक पिल्लो दीस वो पवित्र दीस थोडो घडयो सोमया मुखार आमी करसया येवकारितल्या जेजू लागीं आमची कश्ट गंत दूख बेजाराय सांगया आनी आमी ताचें समाधान ताची भलायकी संतोश आमी जोडून घेवया. जेजू म्हणटा जेजू आमचो आसरो, जेजू आमचें बळ, जेजू आमचें कोटें, तोच आमचो वैज, तोच आमची सकत, आमचें भद्र कोटें. ह्या सोमयाक आराधना करचे मुखांतर आमी ताची सगळी सकत बेसांवां जोडया. निबेर पडोवन आराधनाचें गीत आमी गावया. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो, सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूपण सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता, अंगावासा सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूपण सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता, अंगावासा 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 जेजू, अंगावासा जेजू जेजू, अंगावासा अंगावासा जेजू जेजू, अंगावासा 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 जेजू जेजू, अंगावासा अंगावासा जेजू जेजू, अंगावासा अंगावासा जेजू जेजू, अंगावासा अंगावासा. जेजू तूं म्हजो सोडवणदार, जेजू तूं म्हजो शिकोणदार, जेजू तूं म्हजी गठाय, तूं म्हजो देव. तुका शरण येता, तुका अर्घ दिता, तुजी स्तुती करता, म्हणजे जिवितांत तुजी महात्कृत्या वर्णिता. तुका संवर्गा, तुका जावं उगडाप, तुका जावं स्तुती. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी गठाय, तूं म्हजी गठाय, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी गठाय, तूं म्हजी गठाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सोगते सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा तुजी सेवा करता, अंगावासा अंगावासा
अंगावासा अंगावासा जेजो जेजू अंगावासा अंगावासा जेजो जेजू अंगावासा येसू अंगावासा जेजू अंगावासा 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 जेजो जेजू अंगावासा जेजू अंगावासा जेजू अंगावासा तुमचो गोवळी जेजू तूं म्हजो बुजवणदार जेजू तूं म्हजी गुपीत सुवात जेजू तूं म्हजो देव मुखेल्ल्या वेळार नितळ पाशव्या सरोवर सरसी तनेल्ल्या वेळार नितळ प्रशांत उदका सरसी तूं आपूण व्हरताय तूं म्हजो गोवडी जाताय कश्टां कत्तांत सांपडलेल्या वेळार तरातरांच्या बंद पासान रेवड गेल्ल्या वेळार सुडका दिवंक जडांतलो मुक्त करूंक तूं म्हजो सोडूनदार कसो येताय कश्टां कंताच्या एकसुरपणांत उळवळतना गुप्ती येवन म्हाका तूं सांगात दिता कित्याक तूं म्हजो देव तुका अर्गां दिता तूं जिती करता तुका मान आनी महिमा दिवन तुका वाखणटा तूं म्हजो गोवळी तूं म्हजो गोवळी तूं म्हजो बुजवणदार तूं म्हजो बुजवणदार तूं म्हजी गुपी सुवात तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव तूं म्हजो गोवळी सम्या तूं म्हजो गोवळी तूं म्हजो बुजवणदार तूं म्हजो बुजवणदार तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता पळोवंक सोदता सगळ्या सोबतेन सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता सेवा करता अंगावासा 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 जेजू जेजू अंगावासा अंगावासा जेजू जेजू अंगावासा अंगावासा जेजू जेजू अंगावासा सगळे वडा थळ्या परत अंगावासा 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 जेजू तुझी स्तुती करूं अंगासा जेजू तुका आराधन करूं तुका मान आनी महिमा दिवं अंगासा अंगावासा तुझे समर्पण करूं तुझे बेसावून घेवंक अंगासा जेजू अंगावासा अंगावासा हालेलुया हालेलुया आता बार जेजू हालेलुया हालेलुया जेजू अंगासा तुझी स्तुती करूं तुका वाखाणूं तुका मान आनी महिमा दिवं तुझे भजन करूं तुका अर्गां दिवं तुका गुलाब दिवं अंगासा हालेलुया हालेलुया जेजू जेजू म्हज्या काळजाची सगळी काळीज तुका ओंपतो म्हजी काळजाची बोगणां तुजे ती विसारूं तुजी बेसांवां जोडूंक तुजी भलायकी जोडो सुखो जोडो समाधान जोडो अंगासा हालेलुया 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 ओला तडा उलो मारा विश्वास उलो मारा भवत्ता उलो मारा ओला थळ्या उलो मारा आमचो समी आमच्या मध्ये आसा जेजू जेजू आमचो बरो गोवळी आमचो सोडवणदार आमचो शिकवणदार आमची गठाई आमचो गोवळी आमचो बुजवणदार आमची गुपी सुवात आमचो समय आसा आमचो राखणदार आमचो मोगाळ इश्ट आमचो आसरो आनी आमचे खडप आमचो जेजू आमच्या मध्ये आसा आराधना समी आराधना करूया हालेलुया 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 हालेलुया
Hargaan tukaa sumiyaan Jesu. Hargaan tukaa sumiyaan Jesu. Uglap tukaa sumiyaan Jesu. Aradaan tukaa sumiyaan Jesu. Hallelujah. 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 Busham. कीर्तन 9 आणि 5 Psalm 95 इथे म्हणतात ये या सर्वेस्पराक उल्हासान गावया आमच्या तारुणाच्या कडपाक वाकाणूया स्तुती गीतां सोवे ताचे समोर या गीतां गायनानी ताका वाकाणूया कित्याक सर्वेस्परो वर्तो देव सगळ्या देवा प्रास वर्तो राय हालेलुया 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 देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सर्वेस्पर वर्तो देव सर्व सकत सर पदवी सर मान सर महिमा ताची आसा देखून ह्या देवाची स्तुती करूंक जाय उल्हासान गितां गावंक जाय आनी ह्या देवाक आमी आराधन करूंक जाय देखून आमी सगळीं उबी रावया ताच्या मानाक गीत गावया ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ आणि ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಎಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಗೀತ ಗವ್ಯ ಸಗಳಿ ಉಬಿ ರಾವ್ಯ ತಾಳಿಯೋ 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 ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಎಸಯ್ಯ ಎಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಎಸಯ್ಯ ಎಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ पदकाच्या कोणात असलेले आमका बहीर काढून जिवीत दिल्लो देव आमचो मोग करून आमकां आशिर्वाद दिवन बेसवांतय बरलेलो देव ताची काकुळट ताची दया ताची मया अपरिमीत देखून ह्या आमच्या प्रितीवन देवाचो मोग करया आराधन करया ताची स्तुती करया ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ प्रीतिಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. आमच्या जिविताच्या पयल्या वेळार सगळ्या आमकां जाणां जावं ना, आमचे विशयान चिंतून आमकां आदार दिल्लो आमचो समय आमचे मदें आसा. आमचो हात धर सांबाळना, हात धरून आमच्या पावलांनी मेठांक काडना आमकां संगात दिल्लो. आमच्या जिविताच्या मुखल्यार रावन आमकां वाट दाखयलेलो, आमच्या जिविताच्या फाटल्यार रावन आमकां राखून व्हेल्लो, आमच्या बगले रावन आमकां संगात दिल्लो, आमच्या वयर रावन आमकां आशिर्वाद दिल्लो स्वामी आमचे मदें आसा. हे सुमयाक आमी आराधन करया, ताची स्तुती करया, ताका वाखाणया. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹರ 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 ಹರ. ಶಿದುಲಿ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 लिಲಿ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 लिಲಿಲಿಲಿಲಿಲಿಲಿಲಿಲಿलिಲಿಲಿಲಿಲಿಲಿಲಿಲಿलिಲಿಲಿಲಿಲಿಲಿलिಲಿಲಿಲಿಲಿलिಲಿலிಲಿலி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 liலிliலிliலிliலிliலிliலிli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 
Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan Jesu, glab Jesu, Aradan Jesu, Yesue, 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 Yesue. Jesu, Jesu, Jesu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ergan Tuka Sumiyan Jesu. Glab Tuka Sumiyan Jesu. Aradan Tuka Sumiyan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 मगर बाबड़ी नवाज पवित्र सभा का संत जी पर आचरण करता कौन तो संत Sant Agustin. हाँ Sant Agustin. अगस्तीनाची फेस्त आज आचरण करता काल एका संताचे फेस्त आचरण केल्ले काल कोणाचे Monica. हाँ Monica. मोनिका कोण ती Sant Agustinaची आवय. अगस्तीनाची आवय मोनिका न्ही गे मोनिका आणि मोनिका असो मग असो पूत आसलो कोण तो Sant Agustin. हाँ Sant Agustin. अगस्टीन तो लंतावनुसो पुकरी लांतावनुसो मात्र नी सोम्याक वळखो नातलो सोम्या पातये नातलो सोम्याची उतर
येनातलो एक अक्रिस्ती निगी या आमच्या कोणा बसत अगोस्तिना बसत कोण मागताली हां सा मोनिका मोनिका आवय मागताली कितें मागताली ताका बरो करूंक ताका पयशे दी म्हूण मागनातली परिवर्तन जावं बरें काम दी म्हूण मागनातली कितें म्हणटाली हां परिवर्तन जावंक ताणें कन्वर्टर जावंक ताणें परिवर्तन जावंक सोम्याक वळखूंक सोम्याच्या मोगांत येवंक सोम्याच्या मेळींत मेळोवंक सोम्याची शिकवण आयकोवंक वायट साली सोडूंक बरें जिवीत जेवंक जियोंक ताजेर पयशांक कांय उणें नातलें बरी शिकवपी आसलें पूण हो सोम्याक वळखो नातलो ठीक अनैतीक जिवीत जिवन आसलो निरंतर मागण्याचो कितलीं वर्सां मागली तिणें हां 30 वर्सां कितले 30 वर्सां कितले वर्सां 30 वर्सां ಹಾಂ 28 30 ವರ್ಷ 27 30 ವರ್ಷ ಹಾಂ 30 ವರ್ಷ ಕಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಮುಂಡಾತಿ ಬಟ್ಲಾರೋ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಹಾಂ ಹಾಂ 30 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ 18 17 17 म्हणटात 18 म्हणटात 20 म्हणटात 30 वर्ष 30 वर्सां कोण सांगता लगभग 18 वर्सां निरंतर कळनासतना मागिल्लें आनी तसो फळ जावन तो परिवर्तन जालो पूण मागण्या कितलें बोड आसा बड्या न्ही प्रार्थीसुनी ओ मगने ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ಪಡೆಯುವೆ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು का ननगान स्त्री आयली जेजूच्या फाटल्यान धांवन 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 आयली न्ही होय की न्ही आनी धांवन धांवन आयली आनी कितले मागा लागली कितलो हक्कमान मेळ्ळो सुसूंक हक्कमान मेळ्ळो न्ही इन्सल्ट मेळ्ळें हक्कमान मेळ्ळो जाल्यार तिणें मागचें सोडूंक ना रावूं ना आनी निमाणें तिका मागलें मेळ्ळें की ना तुमकां असो अनुभव जाला की मागोवन खंय उपकार मेळ्ळो आसा की कितल्या जाणांक आसा समाज वर गेला आं व्हेरी गूड कोणें दिल्लो तो उपकार कोणें दिल्लो पूण बरें न्हू कोणी दिवना म्हाका बरोवन इल्लेशे जाणांनी दिला आतां वयर गेला तुमी तुमकां बरोवंक येना गे इंग्लिशान बरयत तमिळांनी बरयत मल्याळमांनी बरयत जायते आज लास्ट बरोवन दिवंक मागीर ना देखून उडास्तोरा जायते पळय निरंतर मागण्याचो फळ कसो जारी जाता पळया आमी थोड्या वटी मागता न्ही गे फादर फस्ट टिवीचे फादर मागता आमी ती मागा म्हणून एक नव्यान केलें मेळोना दुसरें नव्यान केलें मेळोना तिसरें नव्यान केलें मात्ती पडोवन एका आनी मेळना कळ्ळें मात्ती पडोवन मागल्यार मेळना मागीर थोडी सांगचें णव नव्यान कर मेळोंक पुरो म्हणून णव नव्यान करता थोडी मागीर णव नव्यान जाल्या उपरांत थोड्यांचो मांडोत दिसना हांगा नंतना कितें येना थंय आनी मेळना फादर कितलें मागचें पुरो जालें आनी मागीर आतां काल करताय आनी काल करचें कारकोळी थंय बरोवन गेलां बिकरनागट्टे गेलां बक्षिगिरे गेलां आनी हांगाय गेलां पाद्रा मागतलें मेळटलें मेळ्ळ्यार मेळटा नातल्यार ना अशें कळ्ळें की अर्द्या कोऱ्या बावर्तान मागचें मागण्याक कितें भोव गरज बावर्त खंडीत मागीर बावर्त नातल्यार मागूंक जाता, बावर्त ना जाल्यार मागूंक जाता, बावर्त ना जाल्यार मागता ते तुमी, 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 बावर्
मागता ते कोणी जाप दिना मागता ते इल्ली उभी रावता सर मागता ते ना मागनात वैगे भावार्थ नातल्या मागता ते मागनात तर भावार्थ असून मागचे भावार्थाक मागण्या कितें भोव गरजेचें परवसो परतून तसं वरता येयलें न्ही गे हा विश्वास बरोवसो भावार्थ सोसणीकाय. एकात पिठाचे एक पीठ आसा म्हणया कळ्ळें ओके सोसणीकाय. उगुल्लें पीठ आसा जाल्यार कालें बरें करी येता तूं पोळे भाजी येत इडल्यो करी येत आप्पे करी येत आम्मे करी येत मागीर मस्त आयटम करी येत न्ही गे वय तशेंच भावार्थ आसल्यार बरोवसो असल्यार विश्वास आसा एकाच पिठाचे विविध रुपणी ती ओके मागणा कितें भोव गरजेचें सोसणीकाय कितें सोसणीकाय सोसणीकाई कोडू आता नका बिडदे प्राप्तीसू सोसणीकाय कानानगन स्त्रियेची सोसणीकाय वैगी निरंतर सोसणीकाय मोनिकाची सोसणीकाय पळया मोनिकाची सोसणीकाय तुमकां आसा असा 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 आसा असा कितल्या जाणां सोसणीकाय आसा आत वयर घाला एकामेका पळया दयते एकामेका पळया घरा मग पदऱ्या अल्तारी मुखार सक्रांत आतू बारलय सोसणीक जाया म्हणटा देवाचे भितर सोसणीक जाया सोसणीकाय भोव गरजेची कळ्ळें गी सोसणीकाय ना जाल्यार थाळी दाळवा न्हू बाळयेनू थाळी दावन बाळयेनू थाळी दावन बाळयानू म्हळ्यार सोसणीकाय नासता तो जिवंक सकता सोसणीकाय गरजेची आमकां सोसणीकाय आसा गी असा बारी उणी आसा ना म्हण ना बारी उणी न्ही गे उन्नू कापी दिल्यार इगी पिवन मुग द्यायचे जाता फुंकून मागीर जोर दिले ऊन सड्डून दिल्यार मागीर बोम मारचे कळ्ळें गी निवोन दिली जाल्यार निवल्या म्हणून बोम मारचे कळ्ळें गी मीठ इल्लें सड जाल्यार खार जाला म्हणून बोम मारचे न्ही गी मीठ इल्लें उणें जाल्यार छाप्पे जाला म्हणून बोम मारचे मीठ इल्लें तीख इल्लें सड जाल्यार ठीक जाला म्हणून न्ही तीख इल्लें उणें जाल्यार काय तिखसाण छाप्पे अरे ताका पुरो आयकूंक मेळटा डॉक्टर सांगता आसतलो कितें जावन हें पुरा विशय सोसणीक ना न्ही गी ड्रायव्हिंग करतना ऐकलो मुखार चूर कळ्ळें गी इल्लें सगळें आपल्या बायक आसायलो रे गेल्यांत कळ्ळें गी आलें पुरो ब्लॉक मुखार सिग्नल पडला न्ही गी मुखार गाडी आसा फाटल्यान आयलो बस असो बॅ खंयचे वयल्यान उबोन येचें गी सिग्नल उक्तें जायचें गी ना मुखली गाडी वचोवची गी ना कोण ना गी सोसणीकाय येत ना दारा बारा पळया ड्रायव्हिंग करतना सडावत कोणाक सोसणीकाय आसना तोंडांतल्यो नाका जाल्ल्यो गाडी येतात ते तूं सुकरतात मागीर सुकरनात त्या करत येतात तेच जाली परिस्थिती देखून हो सोसणीकाय भोव गरजेची मोनिकाची सोसणीकाय कितली पळया देखी मागण्यांची सोसणीकाय गरजेची देखून मागले कुडले मेळचे म्हण आसा धाकटेरा गेले कुडले धाकटे आप पुडले कुडले फुल्ल गुण जायचे म्हणून जाता 2 दिसाचे 3 दिसांचे वगत दिता की ना धाकटेर दिता की ना चल्ला बाई तिका 1 दिसांची तेंचे 3 दिसाचे वखद दिता 3 दिसां पर्यंत राखायचे की ना बरो थाप आयलो शेड आयली कुंकली आसा इल्लें यूं आसा 1 दिसाचें वखद दिलें रावो ना न्ही गी आनी 1 दिसाचे कश्टांनी काणगे रावो ना दुसरे दिसा तिसरे दिसा काडूंक वचून आनी एक धाकटेर धरलो तो प्रेजन नाम तासो आदगुण बरो ना तासो आदगुण मागीर कोणाचो आदगुण बरो आसा सुद्दां येतात कोणाचो आदगुण बरो आसा म्हूण बोर्ड घालचे म्हजो आदगुण बरो आसा म्हूण पळय आमचें चिंता आमकां सोसणीकाय भोव उणी देखून आमकां मागलेलें मेळना देखून मागलेलें मेळचें जाल्यार तुज्या दीग सोसणीकाया वरवीं तूं मागलेलें आपणायतलोय ही कुठं असतो भूमीक पडलेलो पावस व्यर्थ जाता देवाच्या तोंडांतून भायर पडलेलें उतर व्यर्थ जाता जायना
तशेंच आमी मागलेले मागणे व्यर्थ जाता जायना पूण मागचे बरी मागाचे कळ्ळें हांव मागतां तूं मागताय हांव मागतां तूं मागताय जाल्यार मागिल्लें मेळटा हांव मागतां तूं मागा न्ही न्हीद काडटा जाल्यार मेळटाय मेळना ना कळ्ळें की तूं म्हजे वसो माग पाद्र्या म्हजे वसो मागता ब्रदर म्हजे वसो मागता सिस्टर म्हजे वसो मागता म्हणून सांगून तुवें न्हिदशी जाल्यार वा तूं येवन थंय बिझनेसान कंप्युटरान बसची जाल्यार जाताय एकल्याचे बिझनेस लॉस जालें आनी तो मागूंक आयलो फादर म्हजे बसो मागा जाय सायबा तूं ये नव्यानाक तूं ये आमी मागया म्हाका नव्यानाक फुरसत ना फादर म्हाका ऑफिसा वचूंक आहा मागीर तुमी मागा फादर तुमी मागल्यार पोवता हांव कळ्ळें आमी मागल्यार पोवताय हें कालें कॉन्ट्रॅक्ट की एजन्सी की ना जाताय जायना एग्जामाक भुरग्यांक परिक्षा बरोवंक हॉल टिकेट मेळ्ळें न्ही मागीर ताणें म्हणूंक जाताय मास्टर तूं एग्जाम बरी म्हज्या म्हणून जाता जायना न्ही जायना ताणें तें बरी जेकी ना तशेंच मागतल्यांनी ताणें खुद्द आजार आसूंक जाय ताणें खंय दोग वात एक म्हजे नवे मेळटात आनी एका मनाचेर काळजाचे जातात तांचे मदें हांव आसा आनी हांव मागलेलें आयकतलो देखून आमी तें मागूंक देखून चडीपटी आमी अठराशी मागता म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू देखून एक बर दोळे धांपया पळया सांत तोमासाक अनुभव जालो न्ही तोमासान कालें केलें दुबाव चिंतलो जेजू कोण ताका दुबाव आनी उपरांत जेजू मेळ्ळ्या उपरांत कितें जालें ताका एक अनुभव जालो न्ही वय कितें कसलो अनुभव म्हज्या सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या देवा आदर कोणाक तोमासाक देखून त्याच अनुभवान जायते फावटी आमी सोम्या थंय आमी सोंसणीकायेन रावूंक सोंसणीकायेन मागोवंक ना आमी चंचल जाल्या आमी घुस्पोडल्या आमी दंडळल्या देखून आमी ना सोंसणीक जावन मागणें केल्लें आसा सुमेलाचें बक्षाणें मागया दोळे धांपा दोळे धांपया हांव हें गीत गायतां तुमी तुमच्या पदकाची दूख धरा नाक सुस्नीक जाल्ल्या पासून तूं सुमेलाच्या बक्षाणें मागा बोगोस म्हाका सोम्या जेजू हस्क जाला पातकाची पिडेन हांव घुस्पोडला दोळे धांपया मौनपणी आमच्या पदकाची दूख धरया सुमेलाच्या बक्षाणें मागया बोगोस म्हाका सोम्या जेजू हस्क जाला पातकाचे पिडेन हांव घुस्पोडला हांव बोक्षितां दुस्मानांक हांव बोक्षितां शेजाऱ्यांक हांव बोक्षितां घरच्यांक हांव बोक्षितां सगळ्यांक जेजू तुज्याच नांवां बोगोस म्हाका सोम्या जेजू हस्क जाला पातकाचे पिडेन हांव घुस्पोडला हांव बोक्षितां दुस्मानांक हांव बोक्षितां शेजाऱ्यांक
हांव बोक्षिता घरच्यांक हांव बोक्षिता सगळ्यांक जेजू तुज्याच नांवान बोक्षिना जाल्या मनान शांती ना हांव बोक्षिता हांव मोग करता तुज्या नांवान बोक्षिना जाल्या मनान शांती ना हांव बोक्षिता हांव मोग करता तुज्या नांवान हांव बोक्षिता दुस्मानांक हांव बोक्षिता शेजाऱ्यांक हांव बोक्षिता घरच्यांक हांव बोक्षिता सगळ्यांक जेजू तुज्याच नांवान हांव पातकी सोम्या काकोत मोचिको राग मोजो पयस कर मोगान बोरून हांव जियेता हांव पातकी सोम्या काकोट मोचिको राग मोजो पयस कर मोगान बोरून हांव जियेता हांव बोक्षिता दुस्मानांक हांव बोक्षिता शेजाऱ्यांक हांव बोक्षिता घरच्यांक हांव बोक्षिता सगळ्यांक जेजू तुज्याच नांवान हांव बोक्षिता दुस्मानांक हांव बोक्षिता शेजाऱ्यांक हांव बोक्षिता घरच्यांक हांव बोक्षिता सगळ्यांक जेजू तुज्याच नांवान हांव बोक्षिता दुस्मानांक हांव बोक्षिता शेजाऱ्यांक हांव बोक्षिता घरच्यांक हांव बोक्षिता सगळ्यांक जेजू तुज्याच नांवान जेजू तुज्याच नांवान अर्गां तुका सुमिया जेजू उगलाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 प्रत्येक बटी सुमिया पळया आमी सुमिया पळया सुमी आमच्या मदीं हांगासर आसा म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी आमचें समर्पण करया तरातरांच्या गरजां खातीर मागया आज आमी मागूंक जाय आज आमी मागता कामांतलें बरी कामां मेळच्या पासून जायत्या जाणांनी मागोवंक विनंती केल्या कामां मेळच्या पासून विजा मेळच्या पासून दुसरें आज आमी मागता सेरीक नातलेल्या सैरीक मेळटलेल्या तरणाट्यां पासून तिसरें मागता भुरग्यांचे देणे नातलेल्या काजोरी जोड्यां जायतीं आसात तांचे पासून सो तें मागता हांव कितें तरातराची पिडा गूण जावचे पासून आनी पंचवें मागता हांव पावसा खातीर पावसाचे की नाका एपटी मस्त पावस उणो येयला न्ही गी हां कर्नाटकांत दोड्ड बरागाला म्हूण येतात न्ही गी व्हडलो बरगो लायला म्हूण आमकां इल्लोसो पावस ह्या वाठारांत आसा उरले कडेन पावस ना फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे म्हयन्यांत उदक ना जाल्यार कितें जायत हें कठीण दग न्ही उदक सडकली जाता उदक ना जाल्यार वय की मनशा जिवितांत सांगूंक जायना कितें घडटा म्हणून कळूंक जाता पोरो 26 तारखेक कितें जालें 26 सकाळीं 9:30 वरां कितें जालें कितें जालें हां खंय प्रवाह आयलो थंय पावस आहलो गी मोड आहलें गी खंय उदकाचें लक्षण आहलें गी ना एकूच पुटी खंय तो न्हू एका न्हंयचें उदक आयलें म्हूण ना न्ही गे खंय पावस आलो खंय न्हंय भरली
पुरा सगळी खेद माती पुरा गुड कोसळून पडले न्ही गे आणि कितोसो लोक पोंदा पडून मेलो चिंतलां धांवन येतात व्हिडिओ पळयला युट्यूबार क्लिप्स पळयल्यात धांवन येतात थोडे मोबायल शूट केले बरी ते उदकांत पडून गेल्यात कितले जण सांगू जाता की आमी कोणाडे आमी बवर्त दवरीचे कोणाडे विश्वास दवरीचे ताचेडे देखून देवा कडेन आमी आमचो संपूर्ण बवर्त आमचे जीव कोणाच्या हातांत आसा आमचे जीव आनी जिवीत आनी मरण कोणाच्या हातांत आसा एक पिसोळें आसा एक पिसोळें हांवें धरलें रापक्का अशें आसा न्ही म्हणजे वय गे हें पिसोळें आसा म्हज्या हाता भितर हांगा आसा तें जीव आसा गे मेला जीव आसा हा जीव आसा गे मेला तुमी कितें म्हणचें जीव आसा जीव आसा जीव आसा म्हणूंक जाता जायना जीव आसा म्हळ्यान जाल्यार हांव कितें करतलो अशें धरतलो सांगतलो तें मेला तूं मेला म्हळ्यार कितें करतलो हांव करतलो सोडटलो आनी जीव आसा पैकी त्या पिसोडाचो जीव कोणाच्या हातांत आसा मनशाच्या हातांत म्हज्या हांवें धरलेले आतां म्हज्या हातांत आसा तशेंच आमचो जीव कोणाच्या हातांत आसा देवाच्या हातांत कोणाच्या हातांत आसा देवाच्या हातांत अशें धरना आसा तो कळ्ळें हांव जीव आसा म्हळ्यार तूं अशें करतलो तूं मेलाय म्हणटलो कळ्ळें हांव मेला म्हणटलो म्हणटा तूं जीव आसाय कोणाच्या हातांत आसा देवाच्या हातांत देखून आमी उबी रावया सगळें आमच्या जिविताच्या पांया तळ समर्पया आमचें जिवीत आनी मरण ताच्या हातांत आसा देखून सुम्या पळया आज पयले येद्या बसून मागया कोणा खातीर मागया पयलें कामान नासलेल्यां बसून न्ही गे आज कामान नासलेल्यां बसून मागयाचें कित्याक म्हळ्यार काम ना जाल्यार बारीक कश्ट पोटाक येचें न्ही दिसपट ग्रास उडीचें न्ही पळय गे काम नासलेले कितले तरणाटे घरां आसा शिकोवन जाल्ल्यांक काम मेळना जाल्यार शिकनातले मेळटाय मेळना आज आमच्या मनशांक आमच्या भाव भयणीक आनी पुरा तोटांत गाद्यांत कोऱ्याचें पिकासाचें काम करूं जाताय बांयचें पुरो जाताय जायना तें पुरो जायनात आज आमकां पुरा तें काम करचें जाल्यार कोणाक खंयचे येतात बायले येतात ओरिसाचे झारखंडचे ते पुरो येतात न्ही गे ते येवन काम करतात तोटाचे आनी पुरा आमचे करतात ते करना मागीर काम मेळना जाल्यार कालें करचें देखून सगळ्यांक शिकिल्ल्यांक कामां मेळ्ळें जेगिना म्हाका एक चली फोन करता फादर म्हजी शिकोवन जावन 2 वर्सां जालीं 2 वर्सां हांव ट्राय करतें आसा काम मेळना सगळ्यांनी काम मेळोना गे काम करना गे कित्याक मेळोना कोणाड सांगचें पयलें तर टेन्शनार आसा डिप्रेशनार आसा वय गे परतून आमी कोंगचें न्ही गे वय गे न्ही रेड्याच्या पाटीर जाल्ल्या गायाक कावळ्यान कोंकुले बरी कोंगचें तें कोंगतना आमकां कितलें समज देव जाणा कोंकी नाकात न्ही गे साध्य जाल्यार मागा तांच्या वसत कामाची वाट पळोवन आसात इंटरव्यू दिल्ले आसात इंटरव्यून पास जाल्ले आसात कामाची वाट पळोवन आसात इंटरव्यू दिल्ले आसात इंटरव्यून पास जाल्ले आसात कामाचे कांयच कामां नासतना कांयच कामाची खबर नासतना कश्ट केले आसात तांचे तुझ्या दारार आशिर्वाद घाल सुम्या तुझे उदरगत तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर दिसपट तो ग्रास उडोवंक ताका आदार दे तुज्या बेसांवांत ताका भर सुम्या हालेलुया 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 हर 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 हालेलुया 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 आता दुसऱ्यान आमी कोणा वचोन मागया सैरीक नातलेल्यांक पळया 35, 38, 40 वर्सां जावन सैरिकेची सोदणार आसात स्वप्नां पळोवन आसात कुटुंबाची विजयेचें म्हूण वय गे न्ही आसात तांकांय सैरीक जायचे काजर जायचे कुटुंबाची विजय आशा गी ना तुमच्या भुरग्यांक वेळार सैरीक जायचे म्हणून आशा आसा गी ना आसा थोडी थोडी सैरीक जावना आमी सारचें आसा सैरीक जावना गी कितली प्रायज जाली ओब्बा प्रायज जाली कित्याक सैरीक जावना कित्याक जावं कोणा विचारचें न्ही गी नंजे ओंगचें आसा नंजे गांवेर कोंगचें आसा न्ही गी न्ही तें देखून असलें आयकून दुकानांत आसलेलीं जायतीं जाणां आसात देखून एक घडी तांचे पासून मागें दोळे दांपा सगळे कोण पळय सैरीक सोदून आसात कोणाक पळय सैरीक जावना तांचो सगळो उडास काडा तुमी उडास काडा
सुम्या मग कराडा तांकां तुमच्या सत्संगार जावंक बरो, तुमच्या कुटुंबां जावंक बरो, तुमच्या कुटुंबान जावंक बरो, तुमच्या इश्ट मित्रांक जावंक बरो, तुमकां कोण वळखी आसात सगळ्यांच उडास काडा तांचे बसत मागा आतोबाराम दोळे दांपा निरंतर समयाची स्तुती करा आणि या सर्व तरणाट्यां बसत गजर जावंक अशें दिल्या सर्व सल्या बसत आमी मागया हालेलुया 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 उला मारा विश्वास उला मारा जेजू समया सगळ्यांक आशीर्वाद येताय वाड आणि सडा संसार बरा म्हणलो त्या उद्या मुखांतर लग्न संस्कार तुम्ही स्थापित केल्लो आसाय हे लग्न संस्कारान शिवच्याक जायती जोडी राखून आसात जायती युवा जाणां राखून आसात बरी सैरीक पळोवन आसात तुम्ही जेजू ह्या सगळ्या युवा आशीर्वाद कर बरी सैरीक तांकां भोग कर बरी सगळ्यांक बरी जिणे संगाती भोग कर तांचे लग्न जिवीत जिवचे भाग भोग कर सुमिया हालेलुया 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 तिसऱ्यान आमी मागया कोणा बसत तूं भुरगीं नातलेल्या काजोरी जोड्या बसत आमी मागया हजर सावन आधुनीक काळार जायत्या जाणांक भुरगीं नात पळयल्या तुमी हां पयलें काजर जाल्ले फुडलें भुरगीं जातालीं वर्सान भुरगीं जातालीं वर्सां 2 वर्सां भितर आतां भुरग्यांचे देण्यात वस्तू उणें आसा कशें गुंतूना काणाची रितकी ह्या आधुनिकतेची रितकी गुंतूना वडावळीची रितकी पूण भुरगीं नातलेलीं काजोरी जोडें कश्टाता गिना कश्टाता गिना कश्टाता गिना कश्टाता प्रतिरितीन चड कोण कश्टाता स्त्री दादलो स्त्री कश्टाता न्ही दादले ती सूख आसूंक बरो कांय उण आसूंक बरो दादले ती पूण दादल्या कोणी दुरसना कोणा दुरसोवचें तुका भुरगीं ना गी भुरगें जावं ना गी कित्याक जावना हें कित्याक आसा बळें दिसा आतां टक्क गेलची कूट मांड्याक न्ही गे व्हडलो ल्हानसो सुत्तो हाडीचे किळो काडचो टक्क कित्याक जावना कित्याक जावं कोणाक सांगचें न्ही गे हां ताचेर विचारचें कोंकचें आनी आनी चड दुखोवचें तुका भुरगीं जायना दिसता न्ही तूं गुड्डू दिसता न्ही अशें म्हणचें पळय कसलीं उतरां न्ही गे हां आनी सासू माय आसा जाल्यार आनी चड म्हणचें वीर मत पावचें कोणी ना हांगासर हां वीर मत पावचें मागीर तांणी चिंतून तांणी डिप्रेशन येयचें मागीर एक दीस अशें जालें कळ्ळें की काजर जावन 8 वर्सां भुरगीं नात सगळ्यांनी कोणाक दुसरलें स्त्रियेकच दुसरलें तूं समानाय तूं का भुरगीं जायना ट्रे जेन्ना लंग बसक म्हूण मागीर एक दीस म्हजे लागीं गेली मागण्याक हांवें विचारलें तुका टेस्ट केला म्हणाली पुरा टेस्ट केला फादर कांय प्रॉब्लेम ना म्हाका पुरा टेस्ट केला फादर म्हणाली स्त्री समाज सगळे समाज तर तुका टेस्ट केलें विचारलें घोवाक ना म्हणा भाऊ हां 8 वर्सां जालीं तुवें तुका टेस्ट करून हांव भायर आसां फादर भायर आसां अप्रूप येवचें गांवाक वर्साक एक फावटी 1 म्हयन्याक 1.5 म्हयने येवचें हांवें टेस्ट करूं ना तूं टेस्ट कर म्हणे पळयतना ताचे तांतू प्रॉब्लेम आसा मागीर ताका ऑपरेशन जालें मागीर 1-1.5 वर्सांनी ती गर्भस्थ जाली आनी 2 वर्सांनी ती 2-2.5 वर्सांनी बाळां जाली पळय कोणाचे प्रॉब्लेम 8 वर्सां कोण कसतली स्त्री पळय अशें जायतीं जाणां आसा देखून घडी भर दोळे तांपी आमी ह्या सर जोड्यां खातीर मागया दोगूय जोडी भोव गरजेचें दोगांतय थोडी थोडी उण आसता एकल्यातय मात्र न्ही पूण तें आमी सोदून काडन सुमयाच्या अभ्यासावान भुरग्याचे देणे जावचे बसत मागया दोळे दांपा सगळें उडास काडा कोण बडें तुमच्या कुटुंबांत सेसा मारा भुरग्यांचे देणे ना भुरग्यांचे देण्या बसत मागोवन आसात भुरग्यांच्या देण्याक अत्रे गूण आसा तांकां भुरग्याचे देणे फोव जावचे बसत मागया खंयचीय समस्या आसा खंयचीय उण आसा सुमी तांकां आपणून दी गूण करून दी म्हूण मागा हातू बरा निरंतर स्तुती कर मागया हालेलुया 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 हर गांचे जोबलांचे द्वारा दांचे जो शदल जेजो 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 काजर जावन भुरगीं नासतना कश्ट दिल्या सगळ्या जोड्याचे तूं आशीर्वाद घाल तशें तुवें अब्राहमाकरी सारक बेसावणे भरलें तशेंच एल्कानाकरी अन्नाकरी बेसावणे भरलें तशेंच जाकरीक आनी एलिझाबेथीक बेसावणे भरलें ओंकाराक व्हडली बरी एक तुज्या कुशव्यांत तुवें जल्म घेतलोय असलें तुका साध्य मेळटा तुका सरसंगती साध्य देखून ह्या सगळ्या काजर जोड्याच्या भुरगीं नासलेल्या काजर आशीर्वाद घाल तुका भुरगे तेणे भोवकात जिवीत नंदन कर शदलललललला हालेलुया 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 आमी मागया तरातराच्या पिढीन कुसतून आसात
कॅन्सराची, काळजाची, किडनीची, युट्रसाची, तसेच ब्रेस्ट कॅन्सर आणि लंग्साचे कॅन्सर, तसेच लिव्हरचे प्रॉब्लेम, तसेच गॅस्ट्रिकाची पिडा, थायरॉईड, मायग्रेन आणि शेळ, ताप, कोंकली आणि तरातराचो थाप असून कष्ट तरी आसात. तरातराची एलर्जी, रक्ताची कातीची एलर्जी कष्ट जातात. तसेच थायरॉईड असून कष्ट जातात, अथरायटीस असून कष्ट जातात. तरातराचे कष्ट पिढीन ओळख असल्या सगळ्यांच उडास काढया, सगळ्या उडास काढया, डोळे दाबी आम्ही उडास काढया. तुमच्या घरांत असलेल्या सर्व पिढीस असो, तुमचे ती कुडींत असलेल्या पिढी असो, तुमचे ते असलेले पिढी असो, सगळं उडास काढा. सुमी लागी मागा, सुमी लागी मागा. सुमी आमचो वयस आसा साहित्य पिढीस तांकां आपोण बरी केल्लो. सुमी कोटकारांक, आंधळ्यांक, पांदळ्यांक, धोट्यांक सगळ्यांक आपूण गुण केल्लो जेजो. देवसाराक धांवडेलो जेजो, सगळ्यांक आपूण गुण करून दी. आज ऑनलायनीर हांगासर आराधन करून अंथरुणार बसोन हांगासर सुमयाची कृपा मागतात. आस्पत्रेंत आसून सुमयाची कृपा मागतात, सुमयाची भलायकी मागतात. पयणार आसून सुमयाची भलायकी मागतात. तरातरांचे काम कर हांगासर भलायकी मागतात. त्या सगळ्या ऑनलायनीर हांगासर सुमयाचो आशिर्वाद, सुमयाची भलायकी, सुमयाचे संतोष, सुमयाचे समाधान, सुमयाची सगळी बेसवां मागतल्या सगळ्या खातीर मागया. हातो बारया, हातो बारया, हातो बारया. निरंतर स्तुती करून मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजो 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 या सगळ्या भावा बहिणीचो आशीर्वाद कर. ऑनलाईन हांगासर आराधना करून तुझ्या भलायकेचे भीक मागतात. तसेच हांगासर इकडचे आसून तुझ्या भलायकेचे आशीर्वाद मागतात. सगळ्या या भावा बहिणीचे जो आशीर्वाद कर. तुझी कोणती दैवी सगळ्यांच्या शिराशिराने वळाय. तुझ्या पवित्र रक्तांत थोडी धड कर. तुझ्या नावात बरे कर, तुझ्या नावात आशीर्वाद, तुझ्या नावात सर्व वाईट सत्तेत पुढे सत्तेत देवसराच्या दांड्या काढण्यात मानपत्रात पितीसपणा निवार. आपोट छेजो, आपोट टच टच टच. हील 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 हील. हालेलुया, 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 हालेलुया. हला 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 हला. शेदलेलेलेलेलेलेले. आपोट आपोट जेजो गोड कर. टच हील. हालेलुया, 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 हालेलुया. आम्ही या पृथ्वी पासून मागया, या पृथ्वी पासून, या भूमी पासून बरें वारें, बरें उदक आमकां जायचें न्ही गे. बरें खाण जायचें, बरें बेळें जायचें. आमच्या कृशीचेर, बेळ्याचेर, पृथ्वेचेर, आमच्या मातयेचेर, उदकाचेर, वाऱ्याचेर सुरसपुरसो आशिर्वाद मेळोवन दी. आमच्या भारत राष्ट्राचेर, सर्व राष्ट्रांचेर, सर्व राष्ट्रांच्या सरकारांचेर, आमच्या भारत राष्ट्राच्या सरकाराचेर, आमच्या सर्व भारतांतल्या राज्यांच्या सरकाराचेर, लोकांचेर, अधिकाऱ्यांचेर, सगळ्याचे सोम्याचे आशिर्वाद मागया. सोम्याचो भरपूर आशिर्वाद पावस मुखार देव येवं दी. आमकां बरो पावस, बरे उदकाचे समस्या सगळे परिवार जावं दी. बरो समृद्ध देसो गांव आमचो जावं दिवन मागया. हात उबारा. निरंतर स्तुती कर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हला 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 हला. शेलेलेले जेजो आमच्या भारत देशापासून, आमच्या राज्यापासून, आमच्या मातयेपासून, आमच्या गावापासून, आमच्या बऱ्या बेळ्यापासून, बऱ्या वाऱ्यापासून, बऱ्या उदकापासून आम्ही गरगरीत आहोत. उदरपणे बरो पावस दिवन आमकां आशीर्वाद दिल्यापासून आम्ही गरगरीत आहोत. पुढे आमकां बरो पावस पूर्ण कर. नाही प्रत्येक रशेक, बेड्याक, मनशाक, जनवरांक, मनजातीक सगळ्या भाव जावचे तसले उदक बरे पावस मुखार आमकां भोव कर. आमच्या कृषीचेर आशीर्वाद कर. बरे बेड्या भोव कर, बरे वारे भोव कर, बरे उदक भोव कर, बरो सरकार भोव कर. सगळ्या लोकांक समृद्धी, संतोष भाव देते सगळे आमच्या पिढीचेर आशीर्वाद कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. शिलेलेलेलेले. हा हा हा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगसो ना तुका. हर मनीस तुका करिताना तरी अनतुनय म्हाका. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगसो ना तुका. हर मनीस तुका करिताना तरी अनतुनय म्हाका. हर मनीस तुका करिताना तरी अनतुनय म्हाका. हालेलुया.
थकलेचे दौऱ्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागे ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे कुडीन थे मुझे घरान थे मुझे कुटुंबान थे मुझे पिढेन थे मुझे आकांतान थे मुझे दुखीन थे मुझे कंतीन थे मुझे बेसरायन थे मुझे सलवणेन थे ये पवित्र आत्म्या भलाइकी दियोंगे संतोष दियोंगे समाधान दियोंगे जैत लाभोंगे उर्पेन बरोंगे देने नेटोंगे बड़ाने बरोंगे हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक करतो जो कृपेच्या बसवाने हो या सगळे भक्तिकाच्या मुखल्यावर नका वाढता काय त्या भक्तिकाच्या पटल्यावर नका त्यांच्या रखवण कर त्या भक्तिकाच्या बगल्यावर नका सांगते भक्तिकाच्या पुत्रावर भलाइकी संत समाधान भव कर भक्तिकाच्या वैर निरंतर आशीर्वाद बसवाने वर कृपेन वर पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 थकलेचे हात धरून पवित्र आत्म्याची कृपा मागूया थकलेचे हात धरूया देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा कृपेच्या सागर सर्गीच्या रसणारा डोळे दंपावून होळा मारा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा ओला मारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा कृपेच्या सागर सर्गीच्या रसणारा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या हातुबारिया हातुबारिया हालेलुया हालेलुया हातुबारी नित्य हातुबारिया हातुबार हालेलुया 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 हर गांदुका सुमियान जेजो हर गांदुका सुमियान जेजो हर गांदुका सुमियान जेजो उगडाप तुका सुमियान जेजो मान तुका सुमियान जेजो महिमा तुका सुमियान जेजो नित्य नित्य तो बरी नित्य सगळी सगळी देवा नित्य बरे हात दिले आमकां जोरान सुमिया सोनमुग आमकां जालो जाल्यार जोरान सुमिया हाताळ्यो जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमिया सो आशीर्वाद घेऊन गावया गीत ये देवडा सक्रमेंट ये द्यावोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या क्या रूपा बदला नव्या रीती आखाया सल्वनवेच्या अस्कत विश्व्या बावाटाचे बळदिव्या जशे बापा तशे पुत्र उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्या हसीता दुःख दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता आमेन प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो गुडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदां समके बुगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करूंक देन आमकां भोव कर अशें सदांच तुका आराधन करूंक तुका मान आनी महिमा दिवंक आनी हे मुखांत तुजी भरपूर बेसावां सुस्नेगायेच्या मागण्या मुखांत जोडूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता जो क्षेत्र रासवड चलयताय ससनाच्या ससना
सदैव जावं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं तीन पुढे वडल्याक सांगत हा सदैव जावं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमेचे नाव आता आणि सदा सदैव जावं सुमेचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वथा सदैव जावं आता आणि सदा सर्वथा आता आणि सदा सर्वथा सदैव जावं सुमेचे नाव हालेलुया 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 भक्तीनं आराधना वाटली जाल्यार तुमकां अभिनंदन देव बरें करूं मिसा काय ती जावया मंदिर तुझे सोचत हो सुंदरते उगम समाधानाचे या तुझ्या मंदिरा जमल्या तुका बंधूंच्या हसूंच्या सौम्या दरबारांच्या पद्मो मोसो आज बो आशेता तुझ्या येण्याक राता घरा तुझ्या रावण दर्शन माता मोकाक बोकलाले का तुझे घरी जियम फावो कर सोम्या दर्शन लाभय धन्या सोम्या मंदिर तुझे सोच्या गो सुंदरते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदूंच्या हसूंच्या सौम्या दरबारांच्या मुगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता तशेंच बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोगसो स्वागत मागता एका मनाची काळज जिजावणी मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया हे संदर्भात प्रत्येक ते सांबसून मिसबेडयता वारान रोहन डिमेल्लो अबुधाबी सल्मा दिसाक मिसबेडयता सिसिलिया डेसा कार्मेलवाडो तिका बागी संतोषबरी जल्मा दीस आमी मागया तिचेर ते बसत मागया बरें भलायकी दिल्ल्याक बरें भलायकेच्या ते सांबसोत अर्गामिसिता आलिस तेरेजा फर्नांडीस बेल्लोर तिचे ते वसत मागया तशेंच अर्गन जावन मिसबेडयता लुसी फर्नांडीस आनी गुटॉम बेल्लोर तिचेर ते बसोवंक मागतना 25 वर्साचो जल्मा दीस आचरण करता जेरन सल्डाना आसूम समोडो ताका बागी संतोष बरी जल्मा दीस आमी मागया तशेंच आज अर्गन जावन मिसबेडयता जल्मा दिसाक जॉयसन डिकोना आनी गुड्डे ताकाय बागी संतोष बरी जल्मा दीस आमी मागया तशेंच देवादीन लॉरेन्स डिकोस्ता जत्म्या मिसदा रोजिना मार्ता देवादीन लॉरेन्स डिकोस्ता आनी रोजिना मार्तांच्या जत्म्या मिसदा ग्रेगरी डिकोस्टा सिद्धगट्टे तांचेर ते बसत मागया तशेंच अर्ग जावन मिसबेडयता सेलीन डिसोजा पलडका तांचेर ते बसत मागया आनी कुटमा देवादीन संजत्म्या मिसदा क्रिस्टिन मेंडोन्सा पलडका तांचेर ते बसोती आमी मागया तशेंच अर्ग जावन मिसबेडयता रिचर्ड आनी वायलेट पिंटो मुडबेद्री तांचेर ते बसत आमी आज विशेष करून मागया
देवा दिन मेरी डिसोजा आमी दिसता कॅरल डिसोजा गोवा तांचेर येदे बसून मागता आसतना आजर गांसांव मिसपडयता बेसिल रेगो बेळवाई ताच्या येदे बसून मागया जल्मा दिसा चणकरच्या वखदा देवा गांसांव मिसपडयता जस्लिन डिसोजा अस्पेट ताका बगी संतोष परस जल्मा दीस मागोन तांचेर येदे बसून मागया तशेंच हांगासर आसात आमचे मदें आयचे प्रधान याजक बापू डॉनी आमचो रिदम तेरेस याजक तांकां स्वागत म्हणटा तांचे देसा वचून मागया हांगासर आसात जॉयसन फर्नांडीस आमच्या कोसेस वाड्यांतले पाद्र्याब जेजुईत पाद्र्याब पाटणांत थंयसर ते आपली मिसांव करून आसात तुमी जाणांत आदल्या वर्सा हांवें तांचे बसून मागूंक सांगिल्लें जाणांत हां 6 म्हयने आयसीयूंत 6 म्हयने आयसीयूंत कांयच नासतना नाकांत ट्युबांत खाली लिक्वीड तें नातलें असले गडीच परिस्थितींत 6 म्हयने आयसीयूंत कोमार नातलो मोतीर नातलो उडा आसता असले परिस्थितींत डॉक्टरान वाचनात म्हणलें जायनात म्हणलें पूण तुमच्या सर्वांच्या मागण्यान आमच्या मागण्यान पळया एका वर्सा उपरांत पाद्र्याब आस्पत्रेंतलो भायर आयलो एका वर्सा उपरांत थाळयो बेटा देवा घर गांडिया एका वर्सा उपरांत आनी पाद्र्याब आज ताच्यात माय फिरगजेंत ह्या वेदीर उबो रावसून आज मिसाचें बलिदान भेटयता आज खुद्द जेवता खुद्द चलता सगळीं कामां करता आनी पाद्र्याब म्हणटा वो एक म्हाका नवो जल्म कितें नवो एक पुनरुत्थाना नवो जल्म जिवंतपण म्हण येत देखून देवा घर गांधिया आमच्या पाद्र्याबाक पाटी पवीस सभेक फोव केल्ल्या बसत आनी तांच्या बसोती विशय सोडून मागया आमी समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसिलाना सोडा आस करून तांचे बसोती आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्यासवे आसो मोगाचे नो आज इगर्ज माता सांत आगोस्तीन हाचें स्मरण करता तो इगर्ज मातेचो दोतोर जावन आसा सांत आगोस्तीनाची जिणी आमी वाचून नियाळ पळयल्यार 2 संगती आमकां कळटात पयल्यान देवाच्या कुरपे भायलें कितेंच ना देवाच्या कुरपेक असाध्य जावचें कितेंच ना म्हूण आमी शिकता हें आगोस्तीनाच्या जिणेंतावन आमकां कळटा तो जायत्या पातकांक सांपडलो ताची आदली जिणी पातकान भरलेली जावन आसली पूण एक घडी तो जिणी परिवर्तन करन ताचे उपरांत तो देवाची सेवा करता बिस्प जाता आनी आज तो सांत जावन आसा ही पयली संगत आमी ताचे जिणयेंत शिकता आनी दुसरी संगत जावन आसा ताचे जिणयेंत एक पटीन जिणी परिवर्तन जाल्या उपरांत देवान ताका आपडल्या उपरांत तो आसता म्हणसर दीस पडटे म्हणल्यार बरी जिणी परिवर्तन करणच आसलो जिणी परिवर्तन एक पटीन करचें न्हय पूण सदांचें काम जाता आमी दीस पडटे आमच्या जिणयेंत आमच्या कामा कार्यांत जिणी परिवर्तन करूंक आसा आनी तें आज संत आगोस्तीनांत आमी शिकता आज ताचें स्मरण करता आसतना ताचे विनवणे खातीर आमी मागया तो आमकां देवाची कृपा मागोवन धाडून दी आनी आमकांय आमच्या पातका जिणयेंतावन जिणी परिवर्तन करूंक तो मागोवन धाडून दी म्हण आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया एक घडी बरो आमचे दोळे धांपया आमी ह्या देवळांत आसा सुम्याच्या हजेरपणाक आसा हें सुम्याचें हजेरपण आमच्या काळजांत आमच्या जिणयेंत आमी भोगया थोडो वेळ मौन रावन सुम्याचें हजेरपण आमचे मदें भोगया आनी ताची बेसावा मागात आमची पातकां आमचें उणेपण मोती काडन देवातावन आनी एकामेकातावन बोगसाणें मागया आनी हे मिसाचें बलिदान फवत बरी भेटोवचे खातीर आमकां आमी तयार करया संगत आमी म्हणया सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांनुसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडानुसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून देवस्थान संकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. समिया का कुल्त करता कुल्त समिया का कुल्त करता कुल्त कृष्णा का कुल्त करता कुल्त कृष्णा का कुल्त करता कुल्त समिया का कुल्त करता सोमिया का कुल्क का कुल्क महिमा देवा पुंसगी आणि शांती बऱ्या मनाच्या मनशाक संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळ्यांच्या राया सपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका वाकणता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाचता सोम्या एकल्या जनीत होता जेसू ख्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे चेले बापाच्या पोता संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय आमची काकूळ कर कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू स्वामी एकलोच तू भोवतो प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताजी गोडसाण साकोण दोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्वाचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, पवित्र स्नान दिवंक म्हणून कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्हय. म्हाका धाडलेलो सुवार्ता प्रगट करूंक. तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ नापंस जायनाशें मनशाच्या जाणवायेच्या उतराविणें ती प्रगट करूंक म्हाका धाडला. नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेंपण म्हण दिसता.
पूण बाचावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या समर्थेची रुजवात. पवित्र पुस्तके अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जाणवाई हांव नाश करतलो आनी बुदवंतांची बुदवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुदवंत आतां खंय आसात, शास्त्री खंय पावल्यात, वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात. ह्या संवसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हणून करून सोडल्या न्हय. देवान आपल्या जाणवायेन थारायलेल्या प्रमाणे संवसार आपलेच जाणवायेन देवाची वळूक धरूंक सकला जालो. देखून आमच्या संदेशाचे पिसाये मुखांतर सतमंतल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली. वय जुदेव कोणा मागतात, ग्रेक जाणवाई सोदतात, पूण आमी कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक, जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हण दिसता तें मनशाचे जाणवाये प्रास उत्तम, आनी जें कितें देवाची अस्कतकाय म्हण दिसता तें मनशाच्या बळा प्रास बलिश्ट. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे वडकार. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी सत्नेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराची विश्वासी सत्नेन भरल्या. नीतिवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया. विदय काळजाच्या असली स्तुती सप्ता. विणे वाचून सर्वेस्पराक वाखणा. दासऱ्यांचे किन्नरेन तका संगीतां करा. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी सत्नेन भरल्या. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरे. सगळी ताची कतवा विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोखता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगलो भरला. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराची विश्वासी सत्नेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराची विश्वासी सत्नेन भरल्या. मनशापुता समोर उबी रावूंक फावो जायशे. तुमी कळन आसतना मागा आनी जागृत रावा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. तो दीस येतना देवाचें राज हे परी म्हणी येता. 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नातल्यो आनी हेर 5 बुद्धवंत. बूद नातल्या 5
आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुद्धवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतलें. होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सकटांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. आळे होरेत आयलो, ताका मेळोंक येया. इतलें आयकल्लेंच त्यो सर देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बुधनातल्यो बुधवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुद्धवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशें वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच. आनी आयत्यो आसल्यो देडयो ताचे सांगाता लग्न साला भितर सरल्यो आनी दारवोटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेणात. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. ऑफ केलं. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, बाळू जेजूच्या भक्तिकानो, संवसारी आमकां एक देवान जिवीत दिलां. दिलां की ना? तें जिवीत एकत पटी दिलां. एकत पटी हय की? परत परत मेळटा की? एक पटी वचून आयल्या उपरांत परतून येवंक जाता की? जायना. एकत पटी दिलां देवान जिवीत. कितले अवदेचें, मोटवेंगी, लांबगी, मध्यमगी आमकां गोतू ना, पूण एक जिवीत दिलां. तें जिवीत आमी जियोंक आसा की ना? आसा की ना? जियोंक आसा. कशें जियोंक आसा? जिवीत आमी कशें जियोंक आसा? कशें? देवाच्या कुशेप्रमाणे बऱ्या तरान. देवाच्या कुशे प्रमाणे ताका एक उत्तर घालयात आमी. जबाबदारेन जियोंक आसा. जबाबदारी, जबाबदारेन जियोंक आसा. तुमकां जबाबदारी आसा की ना? आसा की ना? जबाबदारी नातले कोणी आसात की? आतां वयर गेला. हर एकल्याकी एक जबाबदारी म्हूण आसा. एक आवयची जबाबदारी, एका बापायची जबाबदारी, एका शिक्षकाची जबाबदारी, एक याजकाची जबाबदारी, एका धार्मिकाची जबाबदारी, वा आंकार रावून तांणी करच्या समाजसेवेची बांदून जिविताची जबाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा की ना? जबाबदारेंत कितें आटापून आसा? जबाबदारेंत कितें आटापून आसा? जबाबदारी म्हळ्यार कितें? जबाबदारी म्हळ्यार कितें? वॉट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी? पण गत ना. आमकां पुरो जबाबदारी आसा. वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट? आमी करूंक जाय जाल्लें आमी करूंक जाय जाल्लें करूंक आसा. आमी करूंक जाय जाल्लें करूंक आसा. आमी करूंक जाय जाल्लें करिनातल्या वेळार जबाबदारेंत हांव चुकता. कळ्ळें? हां. एका आवयन कितें करूंक जाय, एका बापायन कितें करूंक जाय, एका शिक्षकान कितें करूंक जाय, एका मेस्त्रीन कशें करूंक जाय, एका याजकान कितें करूंक जाय, एका धार्मिकान कितें करूंक जाय, तें तुवें करूंकूच आसा. देखून सांत जाकोब आपल्या पत्रान म्हणटा, तुवें करूंक जाय जाल्लें करिनातल्या वेळार तूं कितें जाताय?
हांव सुकोन आयलां घेवन ना सांगा दुसऱ्याच्या इगर्जी की हळ्ळेंग हा हांव इगर्सून दुसरे येवना मू हा आमी करूंक जाय जाल्लें करी नासल्या वेळार आमी अपराधी जाता अपराधी सुखीदार म्हण न्ही अपराध दुसरो सुखी दुसरो कळ्ळें सुखी परमशेन जातात अपराध कळीत आसूं जावचे ते करूंक जाय नासलें आमी करूंक जाय जाल्लें करी नासल्या वेळार आमी अपराधी जाता अपराधी शिक्षा आसा ताका उडास्टोरी सिंग देखून पळया आमकां एक जबाबदारी आसा जबाबदारी एक पुटी एक स्त्री दोगां भुरग्यांक घेवन आयली भुरगीं धाकटीं आसात एक PUCंत आसा आनी एक हायस्कुलांत आसा आनी ती भुरग्यां खातीर मागोवंक आयिल्ली हांवें विचारलें तुजो न्हवरो खंय आसा ती म्हणाली तो सोरोन 7 म्हयने जाले कितले 7 म्हयने कसो सोरलो लिव्हर प्रॉब्लेम आशिल्ले लिव्हराच्या समस्यान सोरलो सोरो पियेतलो वैफद कंडाबाटी पियेतलो आनी ही बरी शिकिल्ली स्त्री पळोवंक बरी आसा हांवें म्हळें तूं पियेतले कडेन कित्याक जाली म्हाका गोतून नातलें फादर म्हाका गोतून ना तूं भायर आसलो पळोवंक बरो आसलो पियेना म्हणटलो आनी आमकां वळख जावन बघ 2 वर्सां जाल्लीं 2 वर्सां हांवें ताणें पियेल्लें पळोवंक ना पूण काजाराच्या दुसऱ्या दिसात टायट इतलें पियेतलो गे पिवन परगांवांत एक पोटी शिरकून पडलो ताची विजा गेली ताचो पासपोर्ट सीज गेलो फाटीं धाडलो गांवांत आलो गांवांत काम करूं ना इणे तेणें गेलो हांव एक काम करतां एका संस्थांत आनी हांव म्हज्या मेळ्ळ्या सांबाळान ती व्हरून पियेतालो तो पियेतालो कांय करूं ना मदर ताणें 2 जाणां भुरगीं मात्र ताणें केल्लीं आसा दुसरें कांय करूं ना ताणें एक स्वंत घर ना ताच्या नांवार तसो जागो ताच्या घरा आसलो जागो ताच्या आबाच्या नांवार आसा तो पर्यंत ताच्या नांवार करूं ना घर पर्यंत ताणें बांदलें ना परन्या घरांत आमी आसा त्या घराचे रेकॉर्ड आमच्या नांवार नांत कांय पयशे ताणें बँकांत दवरुनांत उलटा रीण करनंत मेला फादर रीण करनंत मेला असल्यांक काजर जायगी असल्यांक बायल जायगी असल्यांक भुरगीं जायगी म्हणून ती म्हजेर सवाल विचारता पळया जावंक नजो तो ना जिवंत पळया एक काजरी दादलो बायल आसा भुरगीं आसा कांय तरी जबाबदारी आसाचे नाजाल्यार कित्याक जाय देखून पळया तुवें करूंक जाय जाल्लें तूं करिनासल्या वेळार अपराधी आनी एक जोडे आयलें ताका 3 जाणां भुरगीं 2 चेडवां 1 चेडको सगळीं नोवेनाक आयलीं नोवेना उपरांत मीस जाल्या उपरांत तीं आयलीं म्हजे लागीं मागण्या भुरग्यांक वांजेल हजार करच्याक हांवें विचारलें कशें आहात तुमी बरीं आसा फादर बरीं आसा व्हंकलेक विचारलें तूं कशी आय बरी आसा एकलो 1st PUCंत आसा एकलो 9वेंत आसा आनी एकलें 7वेंत आसा 2 चेडवां 1st PUCंत आसा एकलें आनी एकलें 9वेंत आसा आनी एक निमाणो चेडको 7वेंत आसा हांवें विचारलें ताका बरो सुबीत करपाक सर आयला हांवें विचारलें तूं खंय गल्फांत आसा ना पळय हांव गांवांत आसचें हांव कांय व्हडलें शिकना हांवें सवय शिकलां पूण हांव कश्टांनी हांव वखद घालूंक येता माडयांक वखद घालूंक येता भोपळां काडूंक येता बेडे सोलूंक येता आनी इल्लीशीं गोरवां आसात इल्लीशीं माडी आसा आनी वेळ मेळटना
वेळ मेळटाना बडें मारता म्हजे एक ओमिनी आसा. तशें तवळ ती बायल म्हणाली अपूर्ब असो न्हवरो फादर, फाट संवय कांय ना, सोरो पिवची कांय ना, हेणे तेणें भोंवकीची संवय कांय ना, होटलांत वचून खावचें, पेस्तां मारचीं, मजा करची कांय ना. काली हाडल्यार ही घरा हाडटलो, भुरग्यांक सांगाता, बैले सांगाता खातलो आनी खंयचेय पयशे पाड करची ना, उरयतलो. आज ह्या दोगां भुरग्यांक बरें आयजकालान गेलां आनी आमकां नवेंत वॅगनर नवेंत कारखान गेलां सुबीत नवेंत ओमिनी बडें मारता आनी आमी बरें नवेंत घर बांदलां टॅरिसाचें. आमचेलें कांय उणें ना पद सक्कडी आसा. पळया सुवी शिकिल्लो मनीस जबाबदारी, पळया जबाबदारी म्हळ्यार ती रेस्पॉन्सिबिलिटी पैकी देखून पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीन 2 जोडी दवरलीं, एकलो कसो जालो हां, बेजबाबदारेन जियेलो, घोसपरीचें जिवीत, खावन पिवन गम्मत मारन, कितें जबाबदारी, न्हवऱ्याची जबाबदारी कितें, बापायची जबाबदारी कितें, कुटुंबाच्या वडिलाची जबाबदारी कितें म्हूण समजून आसतना हेणे तेणें भोंवन मेलो. ना बायलेच्या नांवार ना भुरग्याच्या नांवार कांय कितें करूं ना, तांकां अनाथ करून वाटेर घालून गेलो न्ही गे. आनी एकलो पळया कश्टाचें वावंटीचें मिनतीचें जिवीत काडन बापायची जबाबदारी कितें, घोवाची जबाबदारी कितें, कुटुंबाच्या वडिलाची जबाबदारी कितें, आपूण मेल्यार भुरग्यांनी आनी बायलें कशें आसं जाय, कशें जिये जाय म्हूण भद्रती करून दवरना असो एकलो. देखून आयच्या सुवार्थेंत जेजू 5 बूद आशिल्ल्यो आनी 5 बूद नासलेल्यो देडयांचें उदाहरण दिवन सांगता. बुदवंत कितें करतात, बुद आशिल्ल्यो कितें करतात, वरेत येवंक आसा, येवंक वेळ जावंक पुरो, देखून कितें करी जाय, आमकां जबाबदारी आसा दिवे धरची जबाबदारी, उजवाड दिवची जबाबदारी आसा. देखून हांवें कितें करी जाय, हांवें दिवो घे जाय, तो नितळ करी जाय, तातूंत तेल भरी जाय, ताका वात घाली जाय आनी सडतीक तेल हांवें कळसुल्यान दवरी जाय. केदाळा वरेत येता म्हूण गोत्तू ना. त्यो बुदवंत पण दुसऱ्या वर्गाचे हांवें सांगलेल्या दाखल्या बरी सवी पास जालो, सवी शिकला जाल्यार कशें जबाबदारेचें कुटुंब ताणें बांदून हाडला पळय, त्या वर्ग असो तो, त्या वर्ग असो 5 बूद आशिल्ल्यो आनी बूद नातुल्यो पळया. आयसो दीस आजी गेल्या पुरो, कापयो गम्मत मारो, आयसो दीस आजी गेल्या पुरो, फाल्यांचें कोण जाणा, पळया चलतालें म्हणून कांय तयारी नासतना, कांय जबाबदारी नासतना जियेतले मनीस. तांकांय आपोवणें मेळना, देडी जावचें आपोवणें मेळना, पूण त्या पोवण्या सरी जालें जिवीत ना. मागीर पळया आयल्या उपरांत वरेत आयल्या उपरांत मागीर पळया लास्ट मोमेंटार धडपडची. मागीर पळया खंय परगांव वचोंक आसा, खंय यात्रिका वचोंक आसा, खंय म्हणी वचोंक दीस आसात न्ही, मागीर पॅक केल्या पुरो म्हणून, मागीर वस्तूर पॅक केल्या पुरो, मागीर रेडी दवरल्या पुरो बॅग. दुसऱ्या दिसा वचोंक सकाळी, दुसऱ्या दिसा सकाळी वचोंक, आदल्या दिसा राती सुरू करचें सोदून सुरू करतना बॅग एक्की ना, बॅगाची जिप्पां एक्की चलना, कळ्ळें, बॅगाची जिप्पां. मागीर ताका फोन करचें शेजारच्या, आळे गो तुजें बॅग आसा, आळे तुजी बॅग आमचे कडेन ना गो, आसलें बरें जालां गो, कालें करचें. मागीर कालें करचें, डब्बान शिवून घट्ट हाडचें, कोट घालून, कळ्ळें. ते कोट सुटल्यार उक्तेंत. तसली परिस्थिती, कळ्ळें. मागीर थोडे फावटी ब्रशी ना, पेस्ट ना, कांय ना. मागीर आमसोरा पुरो मेळ्ळें चेपचें आनी थंय वचून पळयतना मोबायल आसा, चार्जर नांत ना. हली परिस्थिती, बेजबाबदारेची जिवीत. देखून पुर्ती तयारी करूंक जाय. कुटुंबा जिवितांत जावंक पुरो, युवा जाणां जावंक पुरो, भुरगीं जावंक पुरो. परिक्षेक लास्ट मोमेंट तयारी करची न्ही. लास्ट मोमेंट सगळी रात जागे रावचें, वाचचें न्हीद ना, सगळी रात वाचचेंत, कालें वाचचें. दोळे पडयतना बिंडा बरी जाता. मागीर एग्जाम पेपर येताना ते पेपरान पळोवन 2 अक्षरां दिसतात, 2 लायनी दिसता. 1 लायन आहली 2 लायन दिसता. न्हीद ना, कांय ना. मागीर कालें बरें येताना गोत्तू ना. लास्ट मोमेंटार दवरचें खंयचेय कार्य, एक मीस आसा, एक खाजर आसा, फंक्शन आसा, लास्ट मोमेंटार दवरचें. पळया लास्ट मोमेंटार पळया येताना हॉलां फुल्ल पुरो बूक, आयला लास्ट हॉल खंय मेळटा, हॉल ना. मागीर खंय खंयच्या मुल्यांत, खंय दिवळांत आनी खंय दवरचें लास्ट. थंय मागीर वेज ना, नॉन वेज, थंय नॉन वेज ना, वेज खायचें. मागीर होळी बिरयानी. पळया लास्ट मोमेंटार MC सोदूंक घ्यायचें, MC मेळोंक वचूं मेळना, ते पुरो बूक जाल्यात. लास्ट मोमेंटाक ऑर्केस्ट्रा बँड सोदूंक घ्यायचें, बँड मेळटा.
बँडी मेळना लास्ट मोमेंटाक DJ सुद्दां घे DJ मेळटा मेळना लास्ट मोमेंटाक कॅटरिंगाचे तो म्हणटा म्हाका 8 कॅटरिंगा तुका जाय जाल्यार दिता म्हणून मागीर पळय उदक दिवचें तांणी घडी परिस्थिती देखून पुर्ती तयाराई आमी करूंक आसा ह्या बूत नातलेले देडया बरी निमाणे मागीर वाती वरेंत आयल्या उपरांत चिमणी सोदल्या जाता वरेंत आयल्या उपरांत तुवें तेल वतल्या जाता वरेंत आयल्या उपरांत तुवें तेल सोदल्या जाता जायना पयलें तयार करून दवर पावस येयले दीस येवचे आसात पयलेंत जळोव आनी तयार करून दवर पावस आयल्या उपरांत बिजली मोडलां ओडची न्ही आदी तुमी जाणांत गॅस लायट आसले न्ही वयकी हां रोस आसा रोसाचें कार्य आसा काजार आसा संभ्रम आसा पयलेंत गॅस लायट रेडी करून दवरताले ताका मेंटल आसा गी पंप गेले बरें रावता गी वॉशर आसा गी पिन्न समा आसा गी गोत्ताय गॅस लायट घाले म्हणून हां गॅस लायट चिमणे जाल्यार आसा गी गॅस लायट समा आसा गी पिन्न मारले समा जाता गी मेंटल आसा गी पुरा रेडी करून मेंटलां पुरा घालन पिन्न पुरा घालन समा करून वॉशरांनी पुरा घालन समा सेट करून दवरताले पडयल्ले कडेन बरो पडटलो गॅस लायट कोणा कडेन आसा जाल्यार पोरनो म्हजे लागीं हाडून दिया म्हाका हांव रिपेरी करता सुबीत आसा जाल्यार तुमगेर कोणार गी पळया म्हज्या मोगाच्या बोबणी न्हू बरी तयाराई करूंक जाय ना जाल्यार कितें जाता घोस्परेचें जिवीत कशेंय जाता एमक पडमूर गेल्ले बरें कशेंय जाता वटराशी तातूंत आमी आपणाव सकना तस जाल्यार कितें करतले तस जाल्यार इमान येतले हांव आयलां बागील उक्तें कर आनी भितर थोडो आयकतलो तूं कोण म्हूण गोत्तू ना म्हाका तूं कोण म्हूण गोत्तू ना तुजी वळख म्हाका ना तुवें दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळूं नाय तूं बेजबाबदार असो तूं खावच्यान पिवच्यान गम्मत मारच्यांत मात्र आसुल्लोय तुजी जबाबदारी पाळूं नाय तूं दादल्याची जबाबदारी बायलेची जबाबदारी आवयची जबाबदारी बापायची जबाबदारी पुताची जबाबदारी धुवेची जबाबदारी भयणीची जबाबदारी भावाची जबाबदारी इश्टाची जबाबदारी इस्त्रीची जबाबदारी कितें म्हूण समजूं नाय तुवें करूंक जाय जाल्लें तुवें करूंक नाय तूं अपराधी आनी असो फैसल तुका मेळटलो तें जातलें दांत कितलो न्ही देखून म्हज्या मोगाच्या भावभणी न्हू आमी समजूंक जाय देखून एक कडेन बरो आमी दोळे धांपया आमकां हर एकल्यांक एक जबाबदारी दिल्या जबाबदारी कसली जबाबदारी तुमी जाणांत त्या जबाबदारी प्रमाणे आमी जियेतांव गी देवा मुखार शाहाबास विश्वासी आनी पात्यणेच्या साकर म्हणलीं उतरां आमकां आयकोवंक मेळटात गी नंतर सुमेलकचें बक्षणें मागया कशें आगोस्तीन परिवर्तन जालो तशें आमी परिवर्तन जावंक सुमेच्या शेतांत महान जावच्याक बगेव जावच्याक ताची कृपा मागया आमेन उबी रावया आमची मागणी आमची गरजो आशा ताच्या पांयां तळा समर्पया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी याजाक धार्मिकांनी बऱ्या बावर्ती जिणयेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेलपंक जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बाळोक जेजूच्या पुंतळी आयिल्ल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा भागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चमकोवंक कुमोक कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर जिणयेन सदां तुजे खुशेक खालतीमान घालूंक शिकय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजनाक आदार दिवच्या सर दानींक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजो दाराळ बेसांव दिवन तांचें जिवी सबय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बरें आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचें प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरल्यांक सुजारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावान बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक मौनपणी आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमी सोमयाक समर्पया सबार कडेन झुजां चलोवन आसात दुखोळ आयला ह्या कश्टांतावन सबार लोक कश्टून आसा तांचे खातीर ह्या वेळार प्रत्येक तरान मागया सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा
बवार्थान आनी बरवोशान आमची प्रार्थना आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तूं आमचो मोग करताय म्हूण आमकां विविध वाटांनी दाखोवन दिताय, आमच्यो गरजो लाभयताय. तुज्या उदारपणान आमची मागणी आयक आनी आमकां कितें बरें, आमकां कितें गरजेचें तें तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घे बापा ओ फळ वावरास गोतांच्या मोगास कळत्या काळजां वरत्या मोगान तुका आस्पेटूंक सो. घे बापा हो फळ वावरास गोतांच्या मोगास कळत्या काळजां वरत्या मोगान तुका आस्पेटूंक सो. घे बापा हो फळ वावरास गोतांच्या मोगास कळत्या काळजां वरत्या मोगान तुका आस्पेटूंक सो. म्हज्या भोवा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. तुमची काळजां उबारा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिव्या बावटतान ताचें पुनर्जीवनपण परगटता
आनी तिर बरवशान ताचे महिमेवंत येण्याक आमी अत्रेकता देखून सर देवदूतां आनी सांतां भोगतां सांगाती तांबन आसतना तुजी स्तुती आमी गायता. दरबारासो सर्वेश परदेव सर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवा ओसाना ओसगी ओसाना ओसगी सर्वेश्वराचे नावे येता तो सुभागी ओसाना ओसगी ओसाना ओसगी. सर्वेस्परा करोसू तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दोवा बरी तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी करराचें हें रगात पातकांचें मोक्षाण मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. पावडता सोगू संसाराच्या सडवंदारा तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवनपणावरवी तुवे आमची सडवण केली आमची काकूळ कर. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्तचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या भगवंत बापाक आनी पिटर आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोवशा अनंतरून गेल्यान ते त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणी सोयी उगडास करी आनी अशें तुज्या काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भगवंत अवंकार मरी देवाचे माये संगती भगवंत जुजेती सपती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर ससनाच्या विशेवांत ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगता तुका वाकणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताचे संगता आनी ताचे थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सर पदवेदार बापा सन्मान आणि महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आणि आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना तेर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारकाक कळटलीसर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले. आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले. आमची देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले. आमकां शांती दी. देखून तेंपी घालात. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता दी. सांत अगोस्तिना बरी आमकांय कृपा दिवचो जेजू. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सोमेजता सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुठं करता. पवित्र कुमगार फकत जिबेर मात्र आमी सेवसो. जेवणाक आमी मुखार सरया, ताचे संगी रावया. सासणीक जिम्येचे आमी खाण सेवया, नवे जिवीत आसुया. सोमयाच्या जेवणाक आमी मुखार सरया, ताचे संगी रावया. सासणीक जिणयेचे आमी खाण सेवया, नवे जिवीत आसुया. ये सोमया तू ये, दुर्पळ्या बिडारात ये. पक्का काळोख म्हजो धांवडाय, सता वाटेन म्हाका चलय.
सुमियाचे झरीन तावन उदाक वड्या अग्निकतान आज बागव्या पाचव्या सरोवान आमी पशी जाव्या हिंडाताच्या रावया ये सुमिया तू ये उलपड्या बिडारात ये पक्का काळो मोसो धावडा सता वाटेल म्हाका सलय ये सुमिया तू ये देवीक जीवदातार ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सगळींच्या सुखाक पावय इकडे बरं दोळे आमचे दंपिया काळजांतल्या जेजू आमी अर्गां दिवया इकडे पळय जेजू लागीं आमी उलोवया आयचे शुभ अर्थ दादेड्यांची ओपर आमच्या मुखार दवरून आमची जबाबदारी आमी कशें पाळूंक जाय की म्हूण आमकां शिकयलें तर आमच्या जिणेंत आमी बूद नासलेल्या 5 देड्यां बरी आसांव गिया बूद आसलेल्या 5 देड्यां बरी आमी जियेतांव आमकां एक कुटुंब दिला त्या कुटुंबांत म्हजी जबाबदारी कितें जावन आसतली एक बरो पती जावन जिये लागीं एक बरी पतीन जावन जिये लागीं देवान म्हाका जबाबदारी दिल्या म्हज्या पतीक या म्हज्या पतीनेक सांबाळचें सांगातास देवान दिल्या भुरग्यांक वागोवचें भावार्थान हे म्हजे जिणेंत हांवें केलां गे या पियोवन नाका जाल्यार उलोवन मार्गा देगेर आपल्या पती विशयांत पत्नी विशयांत दुसऱ्यां कडेन नातले सांगून जबाबदारी विसरून जिये लागीं घरांत कितें घालूंक आसलें तें घालनासतना कश्टार घालून जिवन आसा गी पुरपुऱ्यांचें जिवन जिवन आसा गी हर एका दिसा पुरपुरे ह्या दुबावान जिवन आसा गी देवान मगाचें कुटुंब दिलां तें मगाचें कुटुंब सांबाळल्या लागीं आज म्हज्या जबाबदाऱ्यांत हांव कशें जिवन आसा जर तर त्या रितीन जिवंक ना जाल्यार आयच्या दिसा ह्या नव्यानाक आयिल्ल्यांत फकत नव्यान करून वेचें न्ही पगार जिणे सारकें करया एक निर्धार करा म्हज्या जिणेंत एक जबाबदार असो व्यक्ती हांव जातलो ह्या जातली आनी ह्या वरवीं म्हज्या कुटुंबांत एक बरो व्यक्ती जावन परिवर्तन जातलो ह्या जातली म्हणलें एक थर्ड निचेव करून हांगासर आमी या खंडी जावन आयचे शुभ अर्था आमकां एक उरतेली साव जातली आनी ह्या पासत आमी मागया प्रार्थुया प्रितीवंत बापा तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिपी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें हे तुज्या मोगाचे येवजेणे पासत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतांव जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान उसारूंक सर्गार तुका ससनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसया मग भाव भणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या पुंदळा मोगाचो स्वागत मागता व्हड संख्यान ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या मागण्या रितीन वाटेली जाल्ल्या नव्यानांत वाटेली जावनचे तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता ऑनलायनीर हांगासर जायतीं जाणां तुमी नव्यान करतात देवाचें उतर आयकतात आराधना करतात सुमेची बेसावड जातात तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा हर एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार बळू जेजूच्या मना आमीस नव्यान पवित्राची मागणी सवय दवरा दैविक कुसुतेर 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन
11:30 नव्यान पवित्राची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण ह्या शुक्राराच्या भक्तीक कार्यांक मागण्या रितीरेक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. पुरसत करून येया. एक दोग जंय सांगाता मेळटात सोमयाच्या नांवी थंय सोमी आमचे मदें आसता, आमकां आपल्या बेसांवांनी भरता. देखून पुरसत करून व्हडा संख्यान येवन ह्या मागण्या रितीन वांटेली जावन बरेपण जोडच्याक तुमकां आपोवणें दिता. अपुर्बायाचें आराधन आसा. अपुर्बायाचें मीस देवाचें उतरां सोनियाळ आमी अपुर्बायाच्या नोव्यान हें सगळें आमकां बाळका जेजूचें बेसांवां जोडून घेवंक आदार आनी प्रेरण दितात. देखून येवन ह्या शुक्राराचें हांगासर ह्या भक्तीपण वांटेली जावन बेसांवां जोडच्याक तुमकां आपोवणें दिता. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, दुंपूक, अगमेंत, कोंता भिंतीनो, रेल्युको, इमाज्यो इत्यादी आसात. ह्यो सगळ्यो आमचे आत्मे झुजावरी झुजोवंक जंय जोडूंक आदार दितात त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक तुमकां आपोवणें दिता. दैवी वखदां डिवायन मेडिसन आशिर्वादीत केल्लीं आयुर्वेदीक वखदां गांठी दुखी, गॅस्ट्री पिडेक, अस्थामा पिडेक, भुरग्या पिडेक तशेंच दुखीचीं तेलां स्टॉलान मेळटात. तीं घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. ऑफिसान तुमी स्टॉलान दिया, नाहीतर म्हजे लागीं ऑफिसान तुमी दिवयेत. तुमच्या त्या सामां खातीर आमी मागता. तुमचीं तें सामां आसात तर पुणतळार घरा. थंयसर पुणतळार तुमी गेलयेत. हांगासर दवरलेल्या बॉक्सान तुमी गेलयेत. नंतर आराधनाच्या कोपेलान दवरलेल्या त्या बॉक्सान तुमी गेलयेत. तुमच्या त्या सामां खातीर आमी मागता. दोनपरांच्या जेवणाक कुमक करच्याक तुमकां आपोवणें दिता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. जायतीं जाणां येता आसतना आमकां संतोश भोगता. जेवण आमी वाडटा रुचीक खंडीत हाच्या फाटल्यान जायतो खर्च आसा. तुमी जाणांत तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं आमकां जेवण दिवंक साध्य जाता. उदार मनान तुमी कुमक करचें. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस, काजराचो दीस, काजराचें कार्य, तशेंच कुंभाराचें कार्य, एनिवर्सरी वा मिसां इत्यादी आसतना ह्या पुणतळ सुगडा आसकरा जेवणाक कुमक करा आनी सर आमी भक्तिकां तुमचे खातीर मागता. तुमी दिल्ल्यांत बाळो जेजू तुमकां सुबां बेसांवांनी भरता म्हणून आमचे मागणें तुमचे खातीर आसा. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगी विशेश मागणी आमी करता. तुमी केदाळ येत पूण येता आसतना फोन करना आयल्यार बरें तुमकां राखूंक पडचें ना वा निराशी जावन फाटीं वचूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान मेळटा, स्टॉलान मेळटा, नंतर गुगलान मेळटा, नंतर दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल हांगासर लाईव्ह प्रसार जाता आसतना म्हजें नांव नंबर आसा. तुमी फोन करून केदाळ येता. हरी एका ब्रेस्त शुक्रार हांगासर कुमसारां आसात. सकाळीं 9:30 तो 11 वरां पर्यंत कुमसारां आसात. सुटाय कुमसार जावन मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावंक आनी पवित्र एवकरिस्त सेवंक तुमकां आवलो दिता. मंगळ भाव भयणीनो, आयतारा थावन मोतीमायाच्या फेस्ताक तयार जावन आमी नव्यान सुरू करता. बाळका जेजूचें नव्यान. ह्या नव्यानाच्या दिसांनी तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. हप्त्या मदें नव्यानाचें मीस 8:45 वरार 8:45 आसा. हप्त्या मदें आयताराचें 7:30 सकाळीं आयतारा 7:30 मीस उपरांत नव्यान आसा. हप्त्या मदें 8:45 मीस उपरांत नव्यान आसा. नव्यानाच्या दिसांनी गोडशें दिवंक वा तुमकां कांय तरी कुमक करूंक मन आसा जाल्यार तुमकां स्वागत आसा. मती बेस्ता बाबतींत मुद्दम मिसां दिवंक आसात तर गडाय करिनासतना तुमी दिवयेत. तुमच्या त्या सामां खातीर आमी मागता. देवादीन बाप रॉबर्ट क्रास्तान बरयलेलो निमाण बूक हे बगी आवयपणां. बाप रॉबर्ट क्रास्ता तुमी जाणात हांगा लगभग 2 वर्सां पर्यंत हांगासर आसून ह्या पुणतळा तांणी सेवा दिल्ली आसा. मलगडे आसक जुलायच्या 6 तारीखेक ते देवादीन जाले. अचानक म्हणले बरी तांणी चिंतूं ना मरण तितल्या बेगी येतलें म्हणून. ते एक सदांच बऱ्या भलायकेंत आसलेले. तांकां एक आशा आसली ते मोर्च्या फुडें 2 दिसां एक हप्त्या फुडें ताणें म्हाका फोन केल्लें. 3-4 दिसां फुडें फोन केल्लें आनी ते म्हणाले म्हजो निमाणो बूक काडचें सोपण आसा. बरोवचें पुरो बरोवन जालां, करेक्शन करूंक आसा आनी तो भायर हाडूंक आसा. तुमी म्हाका कुमक करी जाय. हांव आलांगर येतलो, तुमचे सवें थोडो दीस रावतलो आनी हो बुकाचें सगळें काम करना. तो बूक उक्तावण केल्या उपरांत हांव आलांगार रावतलो म्हणून तांणी फोन केल्लें. ब्रेस्तारा फोन केल्लें आनी ताच्या उपरांतल्या सोमारा सकाळीं ते देवादीन जालें. पूण तो बूक तसोच उरलो. पूण मरणा उपरांत ताच्या कुटुंबाच्या सहकारान आनी हांवें मेळोन हो बूक भायर हाडला. हे बागी आवयपणां. गर्भेस्त स्त्रियेन कशें 9 म्हयने ते सांबाळचे
भुरग्याची जतन पोटांतल्या कशी करची, बाळां जाल्या उपरांत बाळंतीन कशें ते बाळंतीचे दीस पाशार करचे, कसलें खाण सेवचें, कसलें वखद घेवचें, भुरग्याक कशें दूद दिवचें, कशें वागोवचें म्हणल्या वयशीं अपूर बायन शिकोवन दिल्या. मात्रणी भुरगीं नातलेल्या स्त्रियेक भुरग्यांचे देणें जोडचे खातीर कशें खाण सेवचें, कशें वखद सेवचें ह्या विशीं पाद्र्यापान बरें करून बरोवन दवरलेलें आसा. पाद्र्याप आमचे मदें ना, पूण तो बूक आमचे मदें आसा. देखून त्या बुकाक फकत 50 रुपया आमी दवरल्यात लाभ दृश्ट्यांनी, खाली प्रिंट कॉस्ट मात्र. तो तुमी बूक घेजय, पाद्र्यापाच्या उडासाक एक श्रद्धांजली म्हणून तुमी घेजय, एक रजिस्टर म्हणून तुमी घेजय आनी तुमी तुमच्या घरांनी दवरिजय. तुमच्या इश्ट मित्रांक तुमी दिवयेत, तो पाद्र्यापाक खुशी जातली आनी संतोश भोगतलो आनी पाद्र तुमच्या बसत मागतलो. ही बूक भायर पोट्टी घेवन तूं थंयसर दवरतले. मीस जाल्या उपरांत तुमी घेवन सहकार दिवच्या. कोणी जल्मा दीस आसा जाल्यार तांकांय तो बूक दिया. कोणाकी उपकारा पडचो बूक तो हे बागी आवयपणा. तो बूक घेवन पाद्र्यापाच्या आत्म्याक शांती मागच्याक तुमकां आपोवणें दिता. तशेंच बाळू जेजूची महिमा म्हणलो बुकलेट आमी काडटा. तो बुकलेट कोणाक त्या बुकलेटान तुमकां बळका जेजू मारिपाक तुमच्या जिवितांत कितें बरेंपण जालां, कितें अजापां घडल्यान खंय आसा जाल्यार एक बरोवन तुमचें नांव आनी तुमचो गांव बरोवन म्हाका तुमी दिया. ह्या 2-3 दिसां भितर दिवचें. मागीर आमी तो एक बुकलेट काडटले सक्कडांक वांटतले आनी खंडीत हाचे मुखांतरी जायतें बरेंपण तुमकां जातलें. आयच्या दिसा आमचे संगती आसून आमकां कुमसारी कुमो करना मिसाचें बलिदान भेटयलेलें आसात. मानाती बाब डॉनी रेदमतरेस्त आमच्या सालांगरचे तांचो काळजांत उपकार पडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या बसोती आमी मागता. फादर तुमकां देव बरें करूं. तशेंच आमचे मदें आसात बाप जॉयसन फर्नांडीस, आमच्यात फिरगजेचे दैत मरणांनी जिविता मदें झुजोन जिवीत आपणान फाटी आयलेले याजक आमचे मदें आसा जेजुईत मेळाचे. तांकांय तांणी आमचे बसून मागलां. ते आमचे लागीं मागीर साक्ष सांगतले. तांणी त्या बुकान साक्ष दिल्या बरोवन आनी खंडीत तुमकां हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. अपुरबायाचें गायन केल्ल्या भाऊ विल्ली तुजो काळजांत उपकार पडटा. तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. सांगात दिल्ल्या आमच्या भयणींक तशेंच मिसाची अरेंजमेंट केल्ल्या मंडळ केल्ल्या सिस्टर्सो गुड शेपर्ड सिस्टर्सोय उपकार पडटा. तुमकांय देव बरें करूं. आनी हांगासर आमकां कुमो केल्या जॉयसनासूय उपकार पडटा. आनी आयच्या दिसा हें चित्रीकरण करून लय प्रसार केल्ल्या भाऊ अनुपम फर्नांडीस दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल ताचोय काळजांत उपकार पडटा. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या अपुरबायन देवस्तुती उलोवन वेल्ली आसा नित्यादर वाड्याकारांचो. तशेंच जेवणाक तांणी कुमो केल्ली आसा. सर वाड्याकारांचो, गुरकारांचो, प्रतिनिधी वाड्याकारांचो काळजांत उपकार पडटा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आमकां जेवणाक कुमो केल्ली आसा. आलिस तेरेसा फर्नांडीस बेळ्ळूर तांचो काळजांत उपकार पडटा. तांणी मुखार येवचें मानाची वात प्रधान ह्या जागलाची घेवची. तशेंच सिसिलिया डेसा जल्मा दीस संदर्भार कार्मेल वाडो तांचोय काळजांत उपकार पडटा. एल्विरा फर्नांडीस बेळवाई तांचोय काळजांत उपकार पडटा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूची भरपूर आशिर्वादां मागता. नव्यानाचें गीत गावया. जेसू बाळका आमचेर बेसांगार ऐक आमचे मागणे. जेसू बाळका आमचेर बेसांगार ऐक आमचे मागणे. जेसू बाळका आमचेर बेसांगार ऐक आमचे मागणे. ल्हान भुरग्या संगात रावन सोमचो संतोष म्हणटा सोमी तो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सगळे गरजांनी मनशां पावलो. पिडा गुण करून दैवी वैज म्हणलें नांव ताका भोव जालें. नेण्यार शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतल्यान मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसोची जवळ बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. देखून बसया. आमची ते सव आमचो गुरजो उबारच्या फुडें पाद्र्याप 2 उतरांनी तुमचे लागीं उलयतलो.
मोरयेमाईच्या घरा जेजूच्या मोगान बेसांव मागोवंक आनी उपकार आटावंक आयिल्ल्या सर्वांक कशें देवान म्हाका एक दुसरी जिणी दिली म्हणून तुमच्या मुखार 2 उतरां उपकार आठवणीची हांव दवरूंक आशेतां. म्हजी कोंकणी तितली बरी आसची ना, मदें हिंदी आयली जाल्यार सुदारसून उरया. नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर म्हाका आस्पत्रेंत एडमीट केल्लें. एडमीट करतना म्हाका मोत ना. 23 दीस हांव कोमार आसलो. जाल्लें कालें म्हळ्यार एक्यूट पॅन्क्रायटीक इन्फेक्शन. BP 50-40 ताजे भायर वचना. 78 किलो आसलो हांव आस्पत्रेंत रिगतना. आज तुमच्या मुखार आसा 50 किलो. पोर कंकनाडीत हांव ICUंतून भायर येतना 34 किलो आसलो. म्हज्या डॉक्टरान सांगलें यू आर अ 2% पॉसिबल मॅन म्हणून. खाली 2% मात्र म्हजे वयर धैर्य आसलें. तो म्हणालो इट इज नॉट द मेडिसीन दॅट हॅज हेल्ड यू, इट इज गॉड्स ग्रेस दॅट हॅज ब्रॉट यू बॅक म्हणून. वोकात न्ही बगार देवातावन तुमकां मेळिल्लें एक मिरेकल बेसांव. म्हजे सांगात आस्पत्रेंत इत्त पिडा काडून वळवलो ना जाल्यार आनी 6 जाण आसले पेशंटां. एकलो पाटी आयलो, तो आज हांगा उबे रावला. म्हाका डॉक्टरान मस्त शर्तां दवरलीं. एक ताणें सांगलें तोंडा भितर 1 तेंबो उदक वचोन वचो म्हणून. आयकतना जाता म्हूण चिंतलें. दीस उतोन गेल्ले भशेन पुरा नाकांत तावन येतालें. तें दिसाक शुरवेर खाली 50 ml दिसाक खंय केवटी 2-3 फावटी खाली 50 ml मात्र उदक दितालें. मागीर क्रमेण चडलें जाल्यार सादारण एक 6 म्हयने म्हणसर तोंडांत म्हाका 1 तेंबो उदक घालूंक ना. 1 फावटी मात्र म्हाका एकालें दिल्लें, सिरको दिल्ल्या भशेन जाल्लो. हें बरें काल एक म्हणटा म्हळ्यार डॉक्टरान म्हाका सांगिल्लें खाली तुवें पॉजिटिविटी दवरल्यार मात्र तुवें फाटी येवंक चान्स आसा म्हणून. पॉजिटिविटी खंयच्या आंगडीन काणयोची गुंतूनातलें जाल्यार येत तेंपलांत तें पॉजिटिविटीचें एक मंत्र म्हाका मेळिल्लें. देवा तुवें म्हाका आपयलां वय जाल्यार तूं म्हाका त्राण दिताय आनी सोंसणीकाय दिताय आनी पॉजिटिविटी दिताय म्हणून. इतलें लांब तेंप पॉजिटिविटी दवरून काडून तितलें सुलाभ न्ही जाल्यार देवान म्हाका आशिर्वाद दिल्लें. हांवें एक चिंतिल्लें, आशेल्लें, भरोश्यान देवा तुवें म्हाका आपयलां वय तर तूं म्हाका सांबाळटाय आनी परत्यान म्हाका आल्तरी सोडून मीस भेटोवंक तूं म्हाका बाग फाव करताय म्हणून. आनी तें बाग म्हाका फाव केलें देवान. तुमच्या सर्वांच्या नांवान देवाक हांव अर्गां होगलाप स्तुती म्हणटा. आनी हांगासर म्हज्या मोगाचीं फिरगेजकारां आसात, तांकां हांव आनी आमचे मोगाळ फादर आसात, तशेंच हांगा पयलें आमचे इगर्जेंत आशिल्ले पाद्र्याप आसात, सिस्टरां आसात. तुमी म्हज्या खातीर विशेश करून मागलां ह्या तेंपलांत आनी दुसरे कडेन सुमार जाणांनी मिसां भेटयल्यान. देवान तुमचें मागणें आयकलें आनी हांव आज तुमचो सर्वांचो फादर, तुमचो आनी हांगासर आसल्या सर मोगाच्यांचो, रोजारमेळच्या फिरगसींत आसल्या हर एका कुटुंबाचो आनी विशेश करून म्हज्या कोशेसां वाड्याचो सर्वांचो हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजे तर्फेन तुमकां सर्वांक म्हज्या मागण्यांत सदांच हांव उडास दवरतां म्हणून बसयतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू.
जायती ते सांवा तुम्ही हांगासर गेल्लीं आसा जायते सांवा सात वाचूंक सांगतना जर तर तुमची ते सांवा आसा जाल्यार ते सांवा कुर्सिया तिसताना बरी भलायकी मेळच्या पासून 104 वर्सांच्या भुरग्याक समजोणी येवंक आनी सुडाल उलोवंक फावो जावच्या पासून 5 जाणां बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याचें ब्रेन स्टॉक गूण सांवंक तुका जोडांक बैले मोदें मदलो मन आसता पयस सरोवंक आनी ते सारकें जिवीत जिवंक तेका जाणां शिकून बरी मत फावो जावंक 16 जाणांची एलर्जी गूण जावंक 18 जाणां भुरग्यांक शिकूंक जाणवाय आनी मोबायल एडिक्शनांतून अलग रावंक एकल्याचे IKEA कंपनींत घरांतूनच काम मेळच्याक वर्क फ्रॉम होम मेळच्याक म्हाका विनंती केल्या 8 जाणांक आम्हाला पिवण्यातून सुटका मेळोवंक एकल्याची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची गुण जावं एकल्याची पाटीचे कण्याची कुशीचे बरी उडी जावं एकल्याची कुडीन ती गॅस्टिकाची पिठा उडी जावंक एकल्या कुटुंबाचा ती समृद्धी रास करूंक एकल्याच्या कुटुंबा वर्गांत असलेल्या संध्यांक कामान भद्रती मेळोवंक एकल्यान आम्हाला पिवणे सोडूंक बरें जिवीत शिवंक कृपा मेळोवंक एकल्याची रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक एकल्याच्या क्रिस्तीच्या बेडाचेर आशिर्वाद लाभोवंक एकल्यान हातींतली सगळी कामां शबीतेन पंथ व्हावंक एकल्याच्या कृषीचे लागलेली कीड आनी कुरवायचे समस्ये त्यो परिहार जावंक एकल्याच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक तशेंच तेका जाणां ती मायग्रेन तकली पडा गूण जावंक तेका जाणां हातींतली कामां शबीतेन पंथ पावोवंक एकल्या चलयेचे सेसुणें जावंक आनी फुडलें शिकोवचें ताका समजुणी गिन्यान फोव जावंक आपलें जिवीत बऱ्या तरेन उतां करूंक कृपा मेळोवंक नेगेटिविटी पयस सोडूंक पॉझिटिविटी एनर्जी उतां जावंक एकलो इंटर्नशीप करचे एकल्याक दक्तेराक बरें करन इंटर्नशीप करूंक कृपा फावो मेळच्या पासून तेका जाणां विजा मेळोवंक एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक एकल्यान दिसा वचपा आशिल्ले पयशे वेळार दिवंक 16 जाणांच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक 16 जाणांचे केजी कोर्ट केजी इत्यादी जावंक आनी ते सेटलमेंट जावंक 16 जाणांची शिरांची पिडा गूण जावंक तेका जाणां मोबायलांतून पयस रावंक 8 जाणां डायबिटीस BP नॉर्मल जावंक 10 जाणां बरीं कामां खातीर बरीं कामां मेळच्या पासून आनी 27 जाणांनी विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर मागया आमी ती घालया सर्वेस्परा मुखार आमच्या सुमयेची जो क्रिस्त मुखार ही सगळीं त्या साव मिटोवन दिवया सर्व मिटोवन दिवया सर्गींचे भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजून आमकां तुजो मोग दाखयलो आनी आमकां धैर्यान सांगलें तुमी मागा आनी तुमी घेतल्यात त्याच ताचे उल्या पळो दिवन बवर्तान कळनासतना सुस्निकायेन मागता सुमया आनी खंडीत तूं आमकां दितलो म्हणलो बरोसो आमकां आसा जायतीं पिडेस्तां आसात जायतीं प्रायवंतां आसात गरजेवंतां आसात हांगासर नव्यान गायलेलीं आसात ऑनलायनीर नव्यान करतलीं आसात तांची जायतीं ते साव इरादे आसात सोम्या आनी विस्वासान तुजे मुखार दवरलेले आसात तूं जाणाय सोम्या हे सगळे भक्तिकाचे कश्ट तूं जाणाय ह्या भक्तिकाचे वळवळे तूं जाणाय ह्या भक्तिकाच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय मतीची चिंतना ती जाणाय कितें गरज आसा तें सगळें तूं जाणाय तुजे उदंड काकुळतीन आशिर्वादान तांणी मागलेले तांकां फावो कर सोम्या तुका साध्य म्हणलें खंयचें तुका सरसंगती साध्य तुजे विस्वास तूं मागतल्याचें मागणें तूं आयकताय आज आमची मागणी आयकून घे तरातराच्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्या सोम्या देखून आयकून घे म्हूण मागता हांव अर्गां तुका सोम्या जेजू उगळाप तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका सगळीं सांगाता जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका परत एकपणी जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका सगळीं सांगता ही बघेवन जेजू बाळका तुजी सरपदवी हाज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवलो आसता तुका बातीन उलो मारतल्या सकडांक दे नायक तुझे बेसांवांनी बर आमेन आज विशेष करून मागया बाब दीपक नोरनासो पाप्पा बाब हुशार नास पत्रेंद आसा आनी ताका बरी भलायकी मेळच्या बसून मागया पत्र्या वासपत्री गेल्ले वरवीं हांगासर तांकां येवंक जावना ताका तशें ताच्या बाबाक तशेंच ताच्या मायंकी बरी भलायकी सदांच फावो जावं दी म्हूण ह्या संदर्भार मागया भलायकी पाटी मेळोवन बऱ्या तरेन घरा येवंक सुमी ताका आपडून दी गूण करून दी म्हूण विशेष करून मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येवन तुजे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो रासा सांगता दी आनी आमी आमचे सगळ्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आनी देवा सपोत मनयतलो आनी आमचे मदें आनी देवा सपोत मनयतलो आनी देवा सपोत मनयतलो नमान मरी कृपे बरले येशू तुजे संगत आस्त्रे आमी तातूंत सुद्दां आसता मी पावल यूज चेंजेस जावं भगवती मरिये देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरी कृपे बरले येशू तुजे संगत आस्त्रे आमी तातूंत सुद्दां आसता मी पावल यूज चेंजेस जावं भगवती मरिये देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरी कृपे बरले येशू तुजे संगत आस्त्रे आमी तातूंत सुद्दां आसता मी पावल यूज चेंजेस जावं भगवती मरिये देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या आनी देवा सपोत मनयतलो आनी आमचे मदें आनी देवा सपोत मनयतलो आनी देवा सपोत मनयतलो मदें जेलो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचेर बेसावंक घाले जेजू बळका आमचेर बेसावंक घाले जेजू बळका आमचेर बेसावंक घाले सगळी सांगता ही जेजू तुवें सांगलाय मग आनी तुमी घेतल्या सुदांनी तुमकां मेळटले आनी बड्यान तुमकां उक्तें जातलें तुज्या भोव भगिमती माये मरयेचे मजतीचेर पातयेवन हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळाशें कर ही घडी आमच्या ही घडी बरो आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमचे कसकी गरजां खातीर मागया सगळी सांगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो स्वभाव तुमकां दितलो तुज्या भोव भगिमती माये मरयेचे मजतीन हांव कलतेपणी आदी गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें न्हय मागता आनी ती म्हाका फोव कर आमी मागया आज तरेतरेच्या गरजां खातीर भुरगीं नातलेल्या काजर उजड्या भुरग्यांचे देणे मेळचे बसोत कामांतल्यांक विजा नातलेल्यांक कामां विजा मेळचे बसोत सेरीक नातलेल्यांक सेरीक मेळचे बसोत पावसा खातीर विशेश करून मागयान तरेतरेचे पिडेन आसून कश्ट येतात त्या सर्वां खातीर तरेतरेच्या गरजां खातीर परगांवांत आसलेल्यां खातीर माध्यमा मुखांत हांगासर ऑनलायनीर नोंद करतात तांचे खातीर सगळ्यां खातीर मागया सगळी सांगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय सरकारी संवसारांत पुत्र सरशिनान तुज्या भोव भगिमती मायेच्या मजतीन मागचे दिना म्हाका लाभतले म्हण खंडीत बरोबर सो आसा आमी मागया ही पुंतळां घेवच्या हर एका भक्तिकां खातीर मागया तरेतरेचे गरजो दवरून तरेतरेचे बेसांव मागून हांगा येवच्या हर एका भक्तिकांक समेची तरेतरेची आशिर्वादां लाभून दिवन मागया सगळी आमची मागणी सांगात गोतून बाळकाचे समर्पण कर म्हणया ह्याच्या बच्चा जेजू बाळका कंतिने बेजारान भरले आमच्या काळजाचेर एका कुज दिसते घाल म्हण तुझ्या मुखार सुर पडून आमी मागता इतले तुजे इतले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार सोंदी नेत्यात्र्याकार मागची कृपा आमकां दिवंदी काड आमचे सर कस निरासपण तुजे कुमक आनी बुसवण आमकां धाड बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन सुमे जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपण असो उपकार बावडया ताका मेहरगान दिवया ताका जाणा बरें काम मेळ्ळां एकल्याचें स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल आयला एकल्याची बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयला एकल्याच्या पांयांच्यो गायी गूण जाला दोगां जाणां डिस्क प्रॉब्लेम गूण जाला एकल्याची एलर्जी गूण जाल्या एकल्याची बरें घर बांदूंक फावो जाला एकल्याची आदी धरली सगळीं कामां शबिऱ्यां पदां पावल्यांत एकल्याच्या जिवितांत जायतें बरेंपण फावो जालां एकल्याची डिलिव्हरी बऱ्यान जाल्या एकल्याची गुमटेची रीत गुण जाल्या एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीची बुरी उणी जाल्या एकल्याची गुणीत गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्या एकल्याच्या युरिनाची इन्फेक्शन उणें जालां एकल्या ती धरली सगळीं कामां शबिऱ्यां पदां पावल्यांत एकल्या करशीच्या पिड्याचेर आशिर्वाद लाभला एकल्या सलेचे टेस्ट उणें जाल्यात नेगेटिव्हिटी एनर्जी पयस सरल्या एकल्याची इंटर्नशीप करूंक बऱ्या कृपा मेळ्ळ्या तेका जाणांची तकली पडप मायग्रेन गूण जालां 16 जाणां शिकोवंक बरी मत फावो जाल्या 16 जाणांक BP शुगर नॉर्मल जालां तशेंच 18 जाणां मेळिल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दितात तांचे सांगता आमची अर्गां गुंथ्या बाळकाची केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां जावन अर्गां मागणी सांगता म्हणया हे बहुदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडता तुवें आमकां दय केल्या उपकारा खातीर आमची अर्गां मेळोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुलते आमी वर्णन केल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं फातीं तुजेर आमी दवरता तुज्या जपाचेर म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मावून दी आनी तुजे कडेनातली दैवीक मजा जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन समेचे नांव आमचो आदार
सुम्या दयेन ऐक मुझे मागणे आणि म्हजी भोग तुझेशी पावली सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे असो सर्वदळेन मोगान बोलेले देव आमच्या भोव मोगळ बापा तुझी गुण करचे सगळ्यात पिढेस कुडीला बोंकस भोगतेल्या तुझ्या भुरग्यांत तू आशीर्वादित करताय या तुझ्या सर भुरग्यांचेर आणि प्रत्येक जाऊन तरातराच्या पिढीने कष्ट दिल्यांचे तुझे जाळ दिसत घाल तांचे मोतीचे आणि कुडीचे सरदुख तांचे दान पयस कर तुझ्या पुता बाळोचे तुझ्या कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय अशांगात आणि तुझ्या संगतपणान जोडलो दैविक अनुभव आणि सासनाची जिवी जोडू तांकां फोवो जाव हे आम्ही मागणे करता तुझ्या पुता जेजूचे नावी ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನನ್ನು ಭವಿಸಿರೋ ಗರುಜಿನಗಳಿ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಸಾನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಡುಗಳುಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. सुमे जेजू क्रिस्त तुमचे सव रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जी येता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सर्वपदवीदार देव सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उभी रावया. मुगळ बाबडीनो भक्तीन ह्या आराधनांत तुमी सांत नवे नांदवटेली सावन सुमेची भरपूर बेसांव जोडलेल्या तुमकां समेजता अभिनंदन बडयता देव बरें करूं म्हणटा. परत येवच्या शुक्रारा सांगाता मेळया एका मनाची काळजाची जावया एकामेकाच्या गरजांखातीर हिरेद्यां खातीर मागया सुमेची भरपूर बेसांवां म्हजेर आनी तुमा सुमेस्ताचेर म्हणजे आपणाचेर आनी सर्वांचेर जोडून घेवचे प्रयत्न करया. तोवर पर्यंत आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक आयती जावया. सुमेचे नांवी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं प्रार्थना सिल्कीच्या भोव मोगळ बापा आमी तुका अर्घां दिता ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुणतळा घेवचे भाग फोव केल्ल्या पसून आराधनांत तुजी बेसांवां जोडूंक तशेंच मिसा मुखांत्र तुज्या पवित्र जेवणा कणांत वांटेली सावंक तशेंच तुज्या उतर आयकूंचे भाग फोव केल्ल्या पसून तशेंच ह्या नव्या मुखांत्र तुज्या कृपेची भरपूर बेसांवां आमचेर वळयले पसून तुका आमी अर्घां दिता. आतां आमी जेवणाक आयती जाल्या हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्या समेजदानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या दानाचो व्हड येतेच मोपा तांकां फाटी मेळोसो कर. हें जेवण तयार करून वावरलेल्या नित्या दरवड्या घरांचेर तांकां कुमक केले समेजदान तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या कुमके सुवावटी सुवळ येतेच मोपा तांकां फाटी मेळोसो कर. हें जेवण जेवतल्या हांव हर एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण कुडीच्या वाडी उपकारता आत्म्याच्या वाडावळीच्या काणा खातीर वावरूंक सुस्निकायेन आमच्या भावार्थान आमची मागणी उबारूंक तुजी बेसांवां जोडूंक जायची कृपा ह्या काणा मुखांत आमकां लाभ दी म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जोची येते रास करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी दोग जण ह्या जग पवित्राची मागणी करतात. एक मोदें एक हांगा भक्तीन तुमी पवित्राची मागणी घेवची पूण हे मोदें हें नाकात ह्या जग येता पर्यंत.
सेवा जन्वायेन तुझ्या बर्मनात्मच्या कृपेन बर्माका दिम तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सगींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा बावाडत गुणकर दुबाव पैसकर वाईठा विघ्नांतले सदास्तो निवार देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सगींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सगींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिवं आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देव आमचे स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.